नमस्कार आणि येवकार. गुरुदास कामत बांबोळकार हांच्या दोन पुस्तकांचे आज प्रकाशन जाता. उस्तायिल्लीं बोरां आणि पुंजायिल्लीं पारजतां. एक कथासंग्रह जाल्यार दुसरो निबंध झालो. तांची हाज्या पयलीं दोन पुस्तकां प्रकाशीत जालां आणि तांणी खरें म्हणल्यार 75 हुंपल्या आनी उपरांत आणि दोन जोड अशी प्रकाशनां आज जाता. ही खूब खोशयेची गजाल. आनी अशा सुंदर वातावरणात सुंदर कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक मनाक आजसावन येवकार दिवपाक आमकां खूब आनंद जाता. गुरू बाबाली वळख जर करपाची जाली जाल्यार ते एक कोंकणी साहित्यीक. तांचे जायते साहित्य पयलीं राष्ट्रमतांत छापून येतालें. राष्ट्रमत म्हणलं की खूब पोन्ने म्हणून लक्षांत येता. तेन्ना जी तांणी बोरां जमयल्लीं आनी पारजतां जमयल्लीं ही बोरां आनी पारजतां आज आमच्या मुखार पुस्तक रुपान येता, प्रकाशीत जाता. ही खरें म्हणल्यार कामत बांबोळकार हांच्या कुटुंबा खातीर खूब आनंदाची गजाल. गुरुबाब म्हणटात अशीं आमी पुस्तकां लोकार्पण करतात, पूण तांकां ते स्वता म्हणटात की लोकार्पण म्हणच्या पेक्षा आज ही पुस्तकां वाचकार्पण जाता हें म्हणपाक आपल्याक खूब आनंद जाता. गुरुबाब जे गुरुदास कामत बांबोळकार आमी सगळे ताका गुरुबाबूच म्हणटात. ते स्वता एक देवभक्त, दत्तगुरूंचे भक्त ते. अशें बांबोळकर कुटुंबूच देवभक्त. बारीक विचार केलो जाल्यार गुरुबाबांच्या नांवांतूच गुरू आसा. तांचो दुसरो भाव दत्ताराम हाच्या नांवांत दत्त आसा आनी तिसरो भाव राधाकृष्ण, हातूंत कृष्णय आसा आनी राधाय आसा. तांचे वडील दामोदर म्हणजेच तांचे आराध्य दैवत दामोदर. तांच्या घरातूच लेखणी आसा, म्हणजे सरस्वती आसाच. गुरू बाबालें घर जाणी पळयलां आनी ताका खबर आसतलें की गुरू बाबाचें दार उगडलें की समोर दिसता ती महालक्ष्मीची सुंदर अशी मूर्त. ह्या सगळ्या सुंदर अशा वातावरणात गुरुबाब बांबोळकर कुटुंब वाडला हे खूब म्हत्वाचें. आरती, भजन, कीर्तन, घंटा, शेनाय, चौगुडो, पालखी, लालखी हांचें सदांच दर्शन तांच्या घरांतल्यान जाता. अशें प्रसन्न वातावरण आनी अशाच ह्या प्रसन्न वातावरणात आयच्या ह्या कार्यावळीक आमी सुरवात करतात. ह्या खास अशा कार्यावळीक आमच्या मदीं हजर आसात कोंकणी भाशेचे, कोंकणी समाजाचे, कोंकणीच्या संदर्भात जे जे आमी उल्लेख करतात त्या सगळ्याचे दोन म्हालगडे जी व्यक्तिमत्वां आमकां सगळ्यांक आदराची आसा अशी दोन व्यक्तिमत्वां आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदीं हजर आसात. नामनेचे लेखक, साहित्यीक, जाणी ज्ञानपीठ पुरस्कार गोंया खातीर, कोंकणी खातीर तुमकां दुसरे फावट हाडून दिलो ते भौमानीस आदरणीय दामोदर मावजो म्हणजेच भाई मावजो हे आज मुखेल सोयरे म्हणून आमच्या मदीं हजर आसात. भाई तुमकां येवकार, नमस्कार. हाजेच बरोबर आनी एक खूब म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जाणी जी आमी सुरवातीच्यान कोंकणीच्या संदर्भात, कोंकणीच्या भाशेच्या संदर्भात जे जे कितें आयकलां ताचे शास्त्रोक्त पुरावे जे दिवंक शकता, अधिकारवाणीन जे उलोवंक शकता, आज जांचे कडेन आमी कोंकणीचे मनीस म्हणून पळयतात अशें आमचे मदीं साहित्य अकादमी अवॉर्ड विनर उदयबाब हे आमच्या आयच्या कार्यावळीच्या अध्यक्षस्थानार आसतले. उदयबाब तुमकां येवकार. हांचे लेखक गुरुदास कामत बांबोळकार गुरुबाब हांचे कडेन विनंती करता की तांणी ह्या दोनी म्हालगड्यांक येवकार दिवचो, मातशें घेवन येवचें आनी आपली बसका मातशें घेवची. ताळयांनी तांचें स्वागत करूया. केन्ना केन्ना म्हाकाय दिसता
की आम्ही जर इतलेच तज्ञ आशिल्ले जाल्यार कित्याक म्हणटा तें सांगता. आजूय कोंकणीचेर किंवा कोंकणी भाशेचेर कोंकणी साहित्याचेर कोणी जर घालो उबो जर रावलो जाल्यार सगळ्यात फुडें आपल्या छातीची ढाल म्हणटा तशी करून फुडें वावुरपी हे दोन व्यक्ती आज आमकां हांगा मानाचे सोयरे म्हणून लाभल्या ही आमचे खातीर खूब आनंदाची गजाल. गुरुबाब स्वता आपलो वाडदीस मनयना खेळ, आपलो लग्नाचो दिसूय तो मनयना. ताचें म्हणणें जल्माक आयला तो दीस एकूच, तो वाडदीस, तो दीस. लग्न जालां तोय दीस एकूच, तो दीस. हातूंत एक्स्ट्रा कितें? हें सगळें ऑर्डिनरी. ज्या वेळार आमी कितें तरी एक्स्ट्रा करता तेन्ना आमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाता आनी त्या दिसा आमी आमचो तो खीण मनोवपा खातीर एकठांय येवया अशें तांचें स्वताचें मत. आनी म्हणून तांणी बरयल्लीं 2 पुस्तकाची आज प्रकाशन जाता. ह्या वेळार तांणी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावन हो खीण मनोवचो असो तांकां दिसता म्हणून त्या बांबोळकार कुटुंब व्हडलें. म्हणजे बांबोळकार कुटुंबाकूच जर आपयलें जाल्यार एक हॉल भरता अशें म्हणटात. आनी सगळे नाट्यकर्मी, साहित्यप्रेमी, कोंकणी प्रेमी जी कांय घराणी कोंकणी भाशेच्या संदर्भात आयली तातूंतलें एक घराणें म्हणजे बांबोळकार. म्हणून आज जे बांबोळकार कुटुंबीय आसा किंवा गुरुबाबाचे मित्रवर्ग आसा, कोंकणी मोगी आसा, कोंकणी साहित्यीक आसा, त्या सगळ्यांक परत एकदां गुरुबाब आणि संजना पब्लिकेशन्स हांच्या वतीन मनाकाळजाचो येवकार. आतां येवकार दिवया आमच्या माचे वयल्या सोयऱ्यांक मानेस्तांक खास वेगळ्या पद्दतीन आपल्या बांबोळकार स्टायलीन. विनंती करता गुरुबाबाच्यो दोनूय सुनो सौ श्रद्धा आदित्य कामत बांबोळकार आणि सौ कल्याणी गौतम कामत बांबोळकार हांचे लागीं तांणी कुकूम आनी तिलक लावन मानेस्तांचें स्वागत करचें. गुरुबाबाचे 2 भाव दत्तान आणि राधाकृष्ण म्हणजे राधू हे मानेस्तांक वस्त्र अर्पण करतले. गुरुबाबांचे नातू आश्रय आदित्य कामत बांबोळकार आणि आराध्य आदित्य कामत बांबोळकार मानेस्तांक फुला भेटे. पंक्ती भेद जावचो न्ही म्हणून लेखकाक आमी वस्त्र घालतात, अर्पण करतात आणि म्हाकाय हांगा वस्त्र घालप चालू आसा. गुरुबाबाची घरकान्न नितीबाई हांगा ओवाळणी घेवन मुखार सर ओवाळणी घेवन आमच्या आयच्या मानेस्तांक ओवाळटात. आणि गुरुबाबाचे दोनूय पूत आदित्य आणि गौतम मानेस्तांक भेटवस्तू दितात. मानेस्तांनी बसून घेवचें. म्हाका एक भेटवस्तू हांगा आयल्या. आणि लेखक गुरुबाबाकूय एक भेटवस्तू दितात. हो आगळो वेगळो असो खास बांबोळकरी स्टायलीन केल्लो स्वागत आसा. गुरुबाब स्वता एक नाट्य कलाकार, म्हणजे तांची फामिलूच नाट्य कलाकार. तांचे वडील त्या काळार खरें म्हणल्यार
मराठी नाट्य कलाकार महालक्ष्मीकडे जेन्ना जेन्ना नाटकां जातालीं त्या नाटकात ते स्वता वांटो घेवपी अशे एक नाट्य कलाकार. तेच कदाचित तांच्या पुताकूय आयला आसतलें. कला अकादमीची सर्त सुरू जाली 1976. कला अकादमीची कोंकणी नाट्योत्सव सर्त सुरू जाली 1976-77 ह्या वर्सा. आनी त्या वेळार असो काळ आशिल्लो की साहित्य आशिल्लें पूण नाटक सादर करतलो जाल्यार कोंकणी भाशेंतलें नाटक तशें तयार जायनाशिल्लें, जावं नाशिल्लें. त्या वेळार कितें करतलो आनी सर्तेचो एक नेम आशिल्लो की कमीत कमी 5 तरी सर्तक जर आयले जाल्यारूच स्पर्धा जाता आनी जर 5 सर्तक आयले ना जाल्यार स्पर्धा जावंक शकना. अशा वेळार कितें करचें? स्पर्धा जर जावूं जाय, कोंकणी नाटक येवूं जाय, ह्या वेळार कांय संस्था जल्माक आयल्यो. ताचो विचार स्पश्ट आशिल्लो. तो विचार म्हणजे नाटक कोंकणीन कला अकादमीच्या माचयेर सादर जावप आनी नाट्य स्पर्धा सुरू उरप. त्या वेळार सतत 5 वर्सां जाणी नाटकां बरयलीं, ट्रान्सलेट केलीं, वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान हाडलीं आनी सादर करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत 2 मनीस आशिल्ले प्रामुख्यान, आनी त्या 2 मनशां पैकी एक रवींद्र बाब नमस्कार, भाई नमस्कार, आनी दुसरो गुरुदास कामत बांबोळकार. ह्या दोगांनी कितें केलें? तांचे बरोबर आनी 2 जाण आशिल्ले. त्या चौगांनी म्हणून एक संस्था निर्माण केली. ताचें नांव अंत्रुज लळितक. आनी ह्या अंत्रुज लळितक संस्था जन्मकूच आयली की कोंकणी नाटक हें स्पर्धेक जावूं जाय आनी ती वाडूं जाय. आनी त्या खातीर रणदुंदुबी म्हणून ऐतिहासीक नाटक मराठींतलें कोंकणीन ट्रान्सलेट केलें, मुक्ताई म्हणून. आनी ते ट्रान्सलेट करपी आशिल्ले आमचे गुरुदास बाबा, गुरुदास कामत. खूब आनंद जाता. त्या वेळार स्पर्धा जातली काय ना, बंद पडटली काय, हो हुस्को आसतना एक संस्था जन्माक येता. त्या संस्थेक जन्माक घालपाक गुरुबाब स्वता थंय हजर आसता. त्या संस्थेक गेल्या वर्सा त्या स्पर्धेक सर्तीक कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेक गेल्या वर्सा 50 वर्सां जालें. खूब अभिमानान आमी सांगता. गुरुबाबाच्यो यादी खूब आसा. तांचे बद्दल उलयतलो जाल्यार प्रचंड उलोवं येता. पूण ताचे पयलीं हांव गुरुबाबाकूच विनंती करता की तांणी समेस्तांक येवकार दिवचो, मानेस्तांक येवकार दिवचो आनी आपलें मनोगतूय हांगा त्या वेळार उक्तें करचें. माचयेर बशिल्ले ज्यांची तुमकां सकटेकार मोगान वळख करून दिल्या तांकां येवकार दिता. तशेंच खास करून म्हणजे केंद्रां घेतली वांगडी मुद्दामात हांगा आयल्यात ताणें हांवें एक गळो करून येता. हांवें कोणाक आमंत्रण करूं ना, पूण वॉट्सॅपा वयल्यान सामके लागींचे आशिल्ले तांकां कळयल्लें. तातूंतले सगळे लोक आतां हांगा आयले. तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आनी ह्या बोर्डाचेर एक लायन ना, पूण तुमकां वॉट्सॅपान धाडल्याचेर लायन आसा. पोन्य यादी जागोवया आनी वेळ मजेत घालोवया हें सूत्र घेवन पोन्य जागो दाखयता. बऱ्योचश्यो बुन्यादी फातर सूत्र निवेदन आपल्या हातूंत घाला. पूण हांव हांगा कांय घेवन आयला. फक्त उलयत जर रावलो तर थोडेशें कंटाळवाणें जावं येता. आनी जें आमी म्हणलां वेळ मजेत घालोवया ताका कदाचित तें दालें हेवटेन तेवटेन जावं येता. म्हणून बऱ्याचशा लोकांक हांगा जमिल्ल्याक ही गोष्टी 1964, 1970, 1976 कोंकणी विशयी म्हजे विशयी म्हज्या यादींनी खबर नासतल्यो. आनी ते खातीर हांव मुद्दम ते सोदून काडून सगळे पुरावेच घेवन आयला तुमकां दाखोवपाक. आतां हे पळय, ह्या बेगेनाची दशा भयंकर विकट जाल्या.
प्रिंट केल्ले ताजी. जेवणार पापड व्हरतकच पापडा खात नाही तर कुट्ट कुडकुडको येता पळय तशी ह्याची परिस्थिती जाल्या. हे भिंगर गुरुदास बांबोळकार आणि 1976 हाजी उजवाडणी जाल्या. मागीर जाचो उल्लेख जाला 1983 ही म्हजी चोरांची टोळी म्हणून प्रसिद्ध जालें. राजहंस प्रकाशन प्रभाकर भेडे ते कांय कारणाक लागून आयले ना. हे फुडें हांव सांगता हे सगळे योगायोग. आयचो योगायोगूच. प्रत्येक गोष्टीत म्हज्या साहित्याच्या वतीन योगायोग घडला आनी हें सगळें तशें जालां. मागीर हो एक अंक आहा कुळागर 1969 आनी त्या वर्सा हांव फर्स्ट इयर सायन्स धेपे कॉलेजांत. म्हजो जन्म 1949 म्हणजे 20 वर्सां ती बरयल्ली तें हें मासीक. आनी हातूंत उदय बाबूय आसा. हे आमी कितें केल्लें, हांव धेपे कॉलेजींत आशिल्लो आनी युसूफ शेख नांवाचो एक नांवाजतो कवी, सतीश दळवी आसा पण आज ताका योग मेळना, ताका मुद्दम आपयल्लो. आनी हनुमंत मावजो भाईचे ते चुलत भाव. आनी हातूंत आनी एक नांव आसा फेर्दीन रेबेलो म्हणून. तो म्हणजे लक्षांत येना. आतांचे रिटायर्ड जज भोवतेक तेच आसूं येता. तेही आमच्या ग्रुपांत आशिल्ले पण म्हाका नक्की याद जायना की तेच काय आनी कोण. तर हे हातूंत म्हणजे निमाणी भेट म्हणून कथा प्रसिद्ध जाल्या. आनी आयचे उश्टायल्ले बरात ती कथा पयले स्थानार दिल्या. तुमकां ती वाचूंक मेळटली. हातूंत ह्या अंकांतले साहित्यकार एक तुमकां कळचें म्हणून वाचून दाखयता. शिकपी भुरगे फर्स्ट इयराचे आमी तेन्ना 1969. निबंध सोमनाथ कोमरपंत, कथा उज्वल सरदेसाय, गुरुदास कामत बांबोळकार, सतीश भेंब्रो, जयमाला चोडणेकार. मागीर नामनेचे बरोवपी म्हणजे आमी कितें केल्लें, आमी जे शिकता आसतना कथा बरयताले ते आनी नामनेचे बरोवपी म्हणून दुसरे केल्ले. तेन्ना ताणें कोणे बरयल्लें, प्रोफेसर लक्ष्मणराव सरदेसाय, श्री नाभा नायक आनी प्रोफेसर श्याम वेरेकार. कथा चंद्रकांत केडी, प्रसाद निशेध मळकर्णेकार आनी पुंडलीक केळेकार. कविता हे नामनेचे बरोवप्यांक भागांत येतात. मनोहर सरदेसाय, श्री उदय भेंब्रो, श्री पांडुरंग बांगी, श्री राणा नायक, वसंत कारे आनी श्री सदय कामत, सुनीता कायतोंडे. हो अंक तो 1969 ज्यातूंत म्हजी पयली कथा निमाणी भेट ह्या नांवान जाल्या आनी ती पयली ह्या कथा संग्रहात पयली तुमच्या मुखार येतली. मागीर हो एक राष्ट्रमत आहा. कोंकणी कथा स्पर्धेचो निकाल दिवाळी पुरवणी 1971. तर हे राष्ट्रमत दैनिक कितें करताले, तांचो सगळ्यांचो ध्येय एकूच आशिल्लो. जातूंत उदय बाब बी सगळे जाणात. आतां उदय बाब आनी भाई मावजो आशिल्ल्या कारणान म्हाका एकूय उतर हेवटेंतले तेवटेन घालूंक मेळना. कारण एडूय करूंक मेळना, मायनसूय करूंक मेळना. मोजक्या उतरांनी सांगचें पडटा. म्हणून हांव ते विचार करून हेंच सगळें घेवन आयलां. हातूंत 1971 वर्सा म्हजे कथेक भोवरो ह्या हाका 3रे प्रायज मेळ्ळो. कोंकणी कथा स्पर्धेचो निकाल. पयलें बक्षीस दत्ता नायक, एक जाणटो आनी एक नेणटो. हो दत्ता नायक म्हणल्यार वळख दिवपा खातीर आयचे जे वाल्मिकी नायक आसा आपाचे तांचे बापूय, ते पेशान इंजिनियर. दुसरें बक्षीस श्री अवधूत देसाय. हे तेन्ना मेडिकल कॉलेज आसलें GMC ओल्ड हातूंत. पूण ते बरयता आसतना तांकां एक दुयेंस जालें आनी मागीर फुडें ते बरोवंक पावले ना. अकाली तांचें निधन जालें. आनी तिसरें बक्षीस गुरुदास कामत बांबोळकार भोवरो. हे भोवरो हे भिंगरांत पयलीं आसा. पयली कथा आसा त्या भिंगरांत. ही कोंकणी आनी हाजे संपादक आसा उदय बाब भेंब्रो. 1 मार्च 1976 तर आमचें कोंकणी भाशा मंडळ आसा ते अशें कोंकणी म्हयनाळे काडटाले आनी आमकां ती म्हायती दिताले खंय खंय कितें चलता, फाटल्या म्हयन्याक कितें जालें आनी कशें अशें. आनी हें कोंकणी भाशा मंडळ दर वर्सा दिवाळी अंक काडटाले ते हे कोंकणी. किंमत 5 रुपया त्या वेळार.
आनी कोंकणी भाशा म्हणल्यार कितें करताले, तातल्या तातूंत जो कोण साहित्यीक आसा ताका ती जबाबदारी दिताले की बाबा हेंच करून दिवाळी अंकाचें संपादन तुमी करा. तो कितें करतालो, तो एक पोस्टकार्ड धाडटालो आमकां, हो दिवाळी हे थरला ते प्रमाणे तुमची कथा जाय. अशे रितीन आमी कथा बरयले. एक सादारणशें हातां धरपाचें आसा म्हणून हांवें हें हाडलें, बाकीचें सगळें ते हात लावपाचो ना अशे परिस्थितींत आसा. बिकॉज हो 1983-84तलो आनी हो 1980तलो. आनी हे येताले ते म्हयनाळे येताले. ते शिवाय आमकां एक मेळटालें तें हें पुनव म्हणून एक मासीक येतालें, हातूंकय कथाकार आसताले. त्या शिवाय कुळागरूय येताले दर म्हयन्याक, हातूंकय हांव बरयतालो. आनी हे कुळागरचे दिवाळी हातूंकय हांव बरयतालो. आनी आयच्या उश्टायल्ल्या बोरान ज्यो कथा आसा त्यो सगळ्यो हातूंतल्यो, ह्या हातूंतल्यान ज्यो उजवाडाक आयिल्ल्यो त्यो कथा. आतां हांव तें बेश्टें जर तुमकां तोंडानी सांगितलें अशें ते कुळागर म्हणून कितें आनी तुमी आयकतले आसलें सोडटले आसलें, म्हूण मातशें तें एक ताका हें येवं न्ही म्हणून हांवें मुद्दाम हें सोदून काडून तुमच्या मुखार हाडलें. आतां मूळ मुद्द्यार येता. भिंगर 1976. आतां हें कशें जल्माक आयलें, ह्यो कथा कश्यो जल्माक आयल्यो त्यो तुमकां सांगता. ताचे पयलीं हाजे फाटल्यान कितें बरयलां न्ही, कोणें बरयलें तें म्हाका अजून खबर ना, पूण म्हजो अंदाज आसा की आमचे नागेशबाब करमलीन बरयल्लें आसूं येता. तो म्हणटा पिराय वर्स 27, 14व्या वर्सा पासून कथा, कविता, नाटकुली, लेख बरोवपाक सुरवात. म्हजी 14 केन्ना 1963. पिंडान कथाकार, कोंकणी साहित्य जिणेचो नवो रूपकार, लळितक हातूंत सुरबूस कथा कथन. 1971 ते 1975 मेरेनच्या वेगवेगळ्या नेमाळांनी उजवाडाक आयिल्ल्या वेंचीक कथाचो हो पयलो संग्रह. आतां हो पयलो संग्रह आनी लळितक हे दोन नांवां लक्षांत दवरात. ताजे हांव तुमकां पुरावे दिता हो कित्याक पयलो संग्रह आनी लळितक म्हणजे कितें तें तुमकां सांगता. आतां हातूंत कितें आसा, कसल्यो कथा आसा, जिती जागती जीण आनी तरापासाच्या रूपकारांक उबो आशिल्लो संवसार हाजे मदें हे भिंगर भरप्याची सगळे कडेन वीग घेवपी नदर जावन उबी आसा. केन्ना ते प्रसंग नियळटा, केन्ना अणभवाक उतराच्या पाठार मांडून तातलें चित्र पारखिता. वेळ पडल्यार रूपकाराच्या रंगान ते आपणाक भिजयता. केन्ना केन्ना एक सादी तेळपी दिश्टूच खंय तरी अंदून पडिल्लो घुसमटमाराचो खोतखोतोय वाचून सोडटा. कांय घोळटिको भायल्यो गजाली सांदवेळच्यो कोपयो कळनासतना ह्या भिंगराक दसून वतात. आनी एक गजाल म्हत्वाची, गांवांतली जीण आनी थंयच्या मान्यतायेचो आनी शारांतली जीण, गांवांतली जीण आनी थंयच्यो मान्यतायो आनी शारांतली जीण आनी थंयच्यो नवलायो हाजें सोदूनय वलमाना अशे शिवेचेर खंय तरी ह्या भिंगरान चोयशी नदर मारल्या. हे कथा आसा त्यो हे आनी वयर थोडेशें हांवें कितें केलां तें. आतां 1976 म्हणजे 27 वर्सां आनी तो म्हणटा कितें 1914व्या वर्सा पासून हें म्हणलें. आतां हें कशें जमलें तर ताजे पयलीं म्हणजे सादारण 14 म्हणजे 1963 63 ते 65 पासून आनी ते अंक म्हजे कडेन आहा. हांव गोमंतकांतल्यान बरयतालो मराठींतल्यान. पयलीं बादा सातोसकार आशिल्ले. बादा सातोसकाराचो न्हय आमचो संबंद कसो आयलो, ताजी चली आमचे बानोडे दिल्ली. ज्या बानोडे दिल्ली त्या घरांत म्हजो बापूय दुकान चलयतालो. म्हण तो दर आठवड्या येतालो. म्हणजे एक दीस ताणेंच म्हाका म्हणलें, आरे तुमी अशें करता, काय बरें आसा की अशें बरय तशें बरय, तूं कित्याक बरयना आनी कितें बरयना अशें ताणें म्हणलें. आनी म्हाका खंय तरी तें पेपरांत नांव येता आनी कितें, आनी ताणें एक हितगूज म्हूण आसतालें जशें हातूंत आमचें पारजत आसतालें तें म्हजे कडेन आसात तेन्ना बरयल्ल्या. म्हणजे अशें कोण दिसलो गवणो दिसलो, गवण्याचेर एक बरयलें, आनी कोण दिसलो ताजेर एक, मराठीन तें पत्र भितर बरयता तशें बरयलें.
मागीर माधव गडकरी आयले, ते कितें करताले, ते विशेशांक काडटाले, युवा विशेशांक, मागीर डिसेंबर स्वातंत्र्य विशेशांक, आनी तातूंत स्पेशल आमकां म्हणजे विद्यार्थ्यां खातीर एक येद करताले, तातूंतूय हांव मराठी बरयलां. अशें बरयता बरयता एक 3-4 कथा मराठींत बरयल्यो. आनी अशा वेळार जेन्ना 64-65 जालें, 67 जेन्ना हाजी कीट पडली ओपिनियन पोलाची, तेन्ना म्हजो बापूय मातसो हेवटेन आशिल्लो. ताका तें कळटालें, आमकां कांयच कळनाशिल्लें. आनी ताचो गोमंतकाचो जो राष्ट्रमतान घेतलो. म्हणजे घरांत डेली राष्ट्रमत येवपाक लागले. आनी एक अभिमान दिसता, उदय बाबाक आमी पळोवना, कांय पळोवना. दिसाक एकदां तरी उदय बाबाचें नांव तो घेतालो. कोण उदय बाबा म्हणून आमकां खबर नाशिल्लो. बेस्ट करता आनी उदय बाबाले आर्ग्युमेंट मागीर ते हॉटेलाचेर हाजेर ताजेर ते घालप. कारण तो एकटो पडटालो, पूण तो ते हें करतालो. तर तात्पर्य राष्ट्रमत घरांत येतकच कोंकणी कडेन संबंद आयलो. आनी मागीर हांव कंटिन्युअस कोंकणी बरोवपाक लागलो. आतां कितें जालें, भाई ज्याचा हांवें उल्लेख केल्लो रवींद्र नमशिकार, जेन्ना SSC जातकच कॉलेजान आशिल्ली, मुंबय वताले. तो मुंबय गेलो म्हणटकच ताजी ती कोंकणी हें तें ताजे चळवळी ताजो संबंद आयलो. मागीर तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत ताणें पयलीं सरकारी हातूंत काम केलें आनी मागीर तें सोडून शिक्षा सदनांत तो हेडमास्टर जालो. ताणें कितें केलें, हांव हांगा अशें बरयतां तशें बरयतां आनी कितें बरयतां म्हणून म्हाका अडचळय आपल्या भितर घेतलो. ताजे हांव तेन्ना 9th काय 10th आनी तो हेडमास्टर. MA जाल्लो, म्हणजे आमचे मदीं कितलें अंतर आशिल्लें पळय, तरी पूण तो सकयल्यो म्हाका वयर काडटालो. तो एक म्हणजे मठांत योगायोग जालो. आनी मागीर कितें जातालें, आतां हांव आमचीच म्हणटा, वेलगां शिबिरां जातालीं. उदयबाब आनी बाई आसा आतां, तांचे कडेन म्हजो संबंद आयलो. आतां थंय कोण आशिल्ले, हांव बोटार दिसता तितलेच आशिल्ले, आनीकूय आशिल्ले, पूण तांचे कडेन म्हजो संबंद येवना. रवींद्र बाब केळेकार, चंद्रकांत बाब केणी, मनोहरराय सरदेसाय, नागेश करमली, गुरुनाथ बाब केळेकार, शंकर बांडारी, SO, आनी 2 तुमच्या म्हऱ्यांत आसात आज. हे 6 जाण नात, पूण आमी जे वाडले, आमी जे घडले आनी आज जे परजळ्ळे ते 8 जाणांच्या सावळेचे सुद्दां, नाल्यार आमी आज हांगा पावचे नाशिल्ले. होय एक योगायोगूच. आतां हें कशें पुस्तक आयलें, तर ते शिबिरांत अशें ठरलें. आनी ताचे पयलीं आनी एक गोश्ट सांगता, उदय बाबाचें आनी म्हजी पयलीं आसा म्हणून उदय बाब कशें हें जालें तें. आमी कितें करताले, बाई सांगतालो, अरे फुडल्या आयताराक शिबिर आसा, 9 यो आपल्यागेर. हांव वतालो आनी मागीर फर्मावटी चडप, वचप. आमी फर्मावटी चडपाक बस सुटली, रोखडीच दुसरी आयली. आनी म्हजे पोलसांत पयशे नासताले, 4 आणे तिकेट, थंयच्यान थंय वचपाक. तो ती काडटालो. आमी गेले आनी आतां बायपास आसा तो बायपास नाशिल्लो, ते साकवार देंवप. फुडली बस थांबली, तातूंतल्यान एकलो देंवलो आनी वेलगां वचपाक गेलो ब्रीफकेस बी घेवन. फाटोफाट आमी देंवले दुसरे बसींतल्यान. अरे हो म्हणून उदय बाबा म्हणलो, बेगीन यो म्हणलो म्हाका. भाई हांव कोण उदय बाबा आयकल्लें न्ही घरांत. आमी गेले, उदय बाबान आपले भशेन अशें पळयलें. अरे हाका हात दिलो भाई म्हणला, तूं म्हाका वळखता? म्हाका ना म्हणलो. राष्ट्रमतांतल्यान कथा कविता बरयता, गुरुदास कामत बांबोळकार अशें बरयत राव म्हणलो म्हाका. उदय बाबाची म्हजी पयली बॅटिंग थंय. मागीर शिबिरांत आमी जेन्ना गेले, मागीर तो हळू वळख जाता. अशें ती जालें. म्हणटकीर 1976 कितें जालां, हे पयले पेजीचेर आसा. अशी परिस्थिती जाली हाची. हांगा पळय, अपुर्बाय प्रकाशनच्या हें 4थें प्रकाशन. अपुर्बाय म्हणटा तें पुंडलीक नायकान बी काडिल्लें. पयली खेप सप्टेंबर 1976. पूण हाजे सकयल बरयलें पळय तें म्हत्वाचें. शेणै गोंयबाब जल्मशताब्दी वर्स हें आशिल्लें. आतां शेणै गोंयबाब कोण ह्या चड डिटेल हांव वचना, पूण तांकां आमच्या साहित्यांत आद्य साहित्यीक अशें म्हणटात. जशें आद्य शंकराचार्य म्हणल्यार तुमकां कळटलें, तशें ते आद्य साहित्यीक.
आद्य शंकराचार्याला लागून आज आमचो हिंदू सनातन धर्म आसा, तशेंच आज कोंकणी इतले थळ्यार पावपाक कारण ते. आणि तांची पुण्यतिथी आतां 9 एप्रिलाक, ते दिसा आमी तो न चुकता कोंकणी दीस म्हणून मनयतात, अशें आसा तें. तर त्या शिबिरांत अशें ठरलें की अंदू ताचे पयलींचें एक सांगतात, 1976 आमकां साहित्य अकादमीची कोंकणी ही स्वतंत्र भास म्हणून मान्यता मेळिल्ली. आनी चंद्रकांत बाब केणी कितें म्हणटाले, साहित्य अकादमी हे भाशेचें सुप्रीम कोर्ट आनी अपील कांय ना, तें फायनल. हेंय सुद्दां हांव मागीर तुमकां थोडीशी एक उदरती हें दितां, ताजो उल्लेख थोडो हातूंत आसा कोंकणी हातूंत. तर ठरलें ते शिबिरांत 11 तालुकांनी आपली जन्मशताब्दी मनोवपाची, आनी ते प्रत्येक वेळा एक पुस्तक काडपाचें. आनी पुस्तकाची उणीव आसताली, बरोवपी नाशिल्ले. कारण हांचो सगळ्याचो हावेस कितें आशिल्लो, कोंकणी भाशा सामकी तळागाळांत पावोवपाक जाय, कशीय जावं ती, कशी तरी ती पावोवपाक जाय. म्हणजे ती जबाबदारी म्हाका याद जाता नागेश बाबान घेतली. आनी पुंडलिकाली अपुर्बाय प्रकाशन चालू जाल्लें, ताणें 3 पुस्तकां छापिल्लीं. तांचे भितर तें कितें तरी ठरलें बिरलें जालें आनी तें हेवटेन हो प्रोसेस चालू जालो. म्हणटकच म्हज्यो सगळ्यो त्या वेळार 1900 वेळार कमीत कमी 30 ते 40 तरी कथा रेगुलर पास आशिल्ल्यो, त्यो आमकां आयत्यो मेळ्ळ्यो. हें तर काडपा जाय, पुस्तक तर काडपा जाय, आनी कितें हें करपा जाय. पूण पुंडलिकान म्हाका एक दीस हें केलें, मेळ्ळो. अरे म्हणलो अशें अशें ठरलां, तुजे कथा काडल्या, चलता मरे काय म्हणलो. हांव हेका आमकां जाय तितल्यो काड म्हणलें, म्हाका आनी तूं कांयच सांगू नाका, कारण पळय हें येता न्ही, नांव जाल्लो हें मेळटा ताका आनी कोणें काडना. तर तेन्ना त्या म्हालगड्यांनी जांच्या तुमकां नांवां घेतलीं, तांचो कोण आशिल्ले कितें तें हांव तुमकां ऑथेंटीक सांगूंक शकना. पूण एक नागेश बाब आशिल्लो तातूंत, ताणें ह्यो कथा वेंचून काडल्यो. आनी शेणै गोंयबाब जन्मशताब्दी खातीर एक पुस्तक जावचें म्हूण हाजें प्रकाशन म्हापशें जालें सुरेश आमोणकार हांचे कडल्यान. अशी हाजी हें कथा. आतां हांव तुमकां आतां हें पयलें कशें चड वेळ घेना हांव. थंय ताणें म्हणलें तो पयलो कथा संग्रह. आतां ही जी आसा पळय आषाढ पावळी म्हणून, ही चंद्रकांत बाब केणीची कथा संग्रहाची हें कथा संग्रह. आनी हाका साहित्य अकादमीचो पुरस्कारूय मेळ्ळा. आनी हाका जी प्रस्तावना बरयल्या ती उदय बाबान बरयल्या. हातूंत एक 2 पॅरेग्राफ वाचता हांव, म्हणजे तुमकां कळटलें हो पयलो कित्याक तो. ह्या कथाकाराचो पयलो कथा जालो, ह्या कथाकाराचो म्हणजे म्हगेल्या चंद्रकांत बाब केणीचो. धर्तरी वचून जेयताली 1964 वर्सा गोमंत भारतीन उजवाडा हाडलो. 1964 वर्सा 1956 ते 1964 ह्या काळात बरयल्ल्या कथाचो आस्पाव ह्या संग्रहात केल्लो आसा. 64 प्रसिद्ध जाल्या, पूण कथा खंयच्यो 1956 ते 1964. आनी चंद्रकांत बाब पिंडान पत्रकार, कथाकार असो न्ही तो. आतां फुडलें म्हत्वाचें, शेणै गोंयबाबालो कथा संग्रह गोमंत नो पिशद पयलो खंड 1934 वर्सा उजवाडा आयलो. त्या उपरांत 30 वर्सांनी भायर सरिल्लो एकाच बरोवप्याच्यो कथाचो, हें इम्पॉर्टंट, हो पयलो कथा संग्रह. खंयचो? धर्तरी वचून जेयताली हो गोंय स्वतंत्र जातकच 1964 पयलो कथा संग्रह चंद्रकांत बाब केणीचो. ह्या संग्रहांत कथेचे बदलिल्लें रूप वाचप्यां मुखार दवरलें, नवी फासकी उदेंत्या बरोवप्या मुखार मांडली. आनी आतां म्हणजे हो केन्ना 1973 प्रसिद्ध जाला. म्हणजे 1973 हो दुसरो संग्रह आषाढ पावळी 1964 ते 1972 ह्या काळात बरिल्ल्यो कथा ह्या जलांत गुंतल्यात. मागीर कोंकणीची कशी कशी हें जाता ताची तुमकां हांव म्हायती दितां. मागीर उदय बाब एक कडेन म्हणटा, कोंकणींतल्या पयल्या कथा संग्रहाचो बरोवपी शेणै गोंयबाब आनी 1.5 वर्सां फाटीं ज्याचो पयलो कथा संग्रह उजवाडा आयला तो उदेंतो कथाकार दामोदर मावजो. हांच्या कथांचो पिंड वेगळो. म्हणजे मदीं बाई मावज्याची सादारण 71 सुमार तांचो जो कथा संग्रह आयलो गाथन म्हणून,
ताका साहित्य अकादमीचें मेळ्ळां. आतां फुडें तो उदयबाब म्हणटा कितें, हे दोगूय कथाकार दोन वेगळ्या पिळग्यांचे प्रतिनिधी, दोन वेगळ्या पिळग्यांचे प्रतिनिधी. आतां म्हजो प्रश्न येता, भाईचो कसोय जाल्यार संबंध म्हज्या म्हायती प्रमाणे भाई शिकपाक हांगा गेल्ले, भाई मावजो मुंबय गेल्ले, म्हणजे तांचो गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं पासून कोंकणी कडेन संबंध आशिल्लो. हे सगळें आशिल्ले. म्हजो जो संबंध आयलो तो 1964 म्हणजे म्हाका कांयच खबर नासतना. आनी म्हणून जेन्ना हो कथा संग्रह प्रसिद्ध जालो तेन्ना आनी कोण कथाकार नाशिल्ले, म्हज्यो आयत्यो कथा मेळ्ळ्यो. आनी अशे रितीन हो त्या वेळार पयलो कथा संग्रह, म्हणजे हांव नवे पिळगेंतलो जालो, म्हणून हो पयलो कथा संग्रह. आतां आनी एक फुडें 5 मिनटां उलोवपाक जाय. म्हणजे ताजे पयलीं तुमचे म्हायती खातीर सांगता, वदूळ हांवें साहित्य अकादमीचो उल्लेख केलो. हे आमचे कोंकणी भाशा मंडळाचें मुखपत्र आशिल्लें, तातूंतले एक पॅराग्राफ आसता, कोंकणीक मान्यताय दिवपाच्या प्रश्नांक पुराय परतून विचार करचो ही अकादमीच्या मराठी सल्लागार मंडळाची मागणी अकादमीन भायर उडयल्या. पोरूं फेब्रुवारी म्हयन्यांत अकादमीन कोंकणीक एक स्वतंत्र साहित्यीक भास म्हणून मान्यताय दिले उपरांत मराठी सल्लागार मंडळान कोंकणीचो परतून विचार करपाची मागणी केली. ही थारावणी फाटल्या डिसेंबरांत अकादमीच्या वावुरपी समिती मुखार आयली तेन्ना ती साबार सभे मुखार मांडपाचो निर्णय वावुरपी समितीन घेतलो. त्या प्रमाण ही थारावणी 21 फेब्रुवारी 1900 दिसा मुखार 19 फेब्रुवारी 1970 दिसा साबार बसके मुखार आयली. म्हणजे 75 मान्यता दिल्ली, तिका मराठी सल्लागार मंडळान ओपोज केले. आणि म्हणून ओपोज करून परत फायनल जी ताणी घेतली ती 21 फेब्रुवारी 1976 दिसा. फुडले 2 लायनी म्हत्वाच्यो आसात. प्राध्यापक वसंत बापट हांणी ती थारावणी मांडली आनी कोंकणीचो पुरायेन परतून विचार करचो म्हणून हट्ट धरलो. प्रोफेसर R.N. दांडेकर आनी डॉक्टर रा.श.म. वाळिंबे हांणी ताका तेंको दिलो. आनी कोणूच थारावाक तेंको दिवन उलयलो ना. गुजराती, कन्नड, राजस्थानी, पंजाबी, मणिपुरी ह्या भाशाच्या प्रतिनिधींनी कोंकणीच्या मान्यतेक तेंको दिलो आनी मराठी सल्लागार मंडळाची थारावणी मताक घाली तेन्ना 40-8 अशा मतांनी अकादमीन ती भायर उडयली. कोंकणीक मान्यताय मेळली अशी. महाराष्ट्रांतले 6 प्रतिनिधी, हिंदीचो 1 आनी उर्दूचो 1 अशी फक्त 2+8 मतां मेळ्ळी. आतां ह्याच वेळार आमचें मंगळूर अधिवेशन भरिल्लें. उदयबाब बी सगळे दिल्ली ह्या मिटिंगेक आशिल्ले आनी आमी गोंयचे सगळे हाका गेल्ले कोंकणी साहित्य परिशद 11वी ती चंद्रकांत केणी तेन्ना थंय आशिल्ले. उगीच त्या वेळार थंय कशी जाली ती सांग. त्या वेळार काळी नदीचेर पूल नाशिल्लो, ते जंगल म्हूण आशिल्लें. 2 व्हडी एकठांय करप, ताजेर दवरप आनी आमचे गोंयच्यो 6 काय 7 हे गेल्ल्यो बसी गेल्ल्यो त्या वेळार. ते कशी थंय आशिल्ली. एक 2च वाक्य वाचता. मंगळूरचें हे कोंकणी अधिवेशन सगळ्याच दृश्टींनी म्हत्वाचें ठरलें. अधिवेशनाक गेल्ल्या वांगड्यांची संख्या अदमासा परस चड जाली. ताका लागून अधिवेशनाचो जागो पावलो ना 1970 खबर. आनी म्हणून निमाणें अधिवेशनाचो सुरवेचो जागो कस्तुरबा मेडिकल हांगा बदलून बसका मिलाग्रेश मैदानाचेर घेवची पडली. आनी कोणें पळयलां जस्ट इमेजीन. अधिवेशनाचें उक्तावण शेनवारा सांजवेळा जालें. ताजे पयलीं साहित्य अकादमीन कोंकणी मान्यते विशयीच्या आपल्या निर्णयाचेर परतून शिक्को मारल्याची बातमी तारेन येवन पावली. मोबायल नाशिल्ले, तार आयली. आमी थंय मिरवणूक काडटात, हांव आशिल्लो त्या मिरवणुकेंत. उदयबाब बी थंय थारावतो भायर मारून विमानान काय कशें येतालें तें अनुभव, पूण ते येता म्हणून तार आयली. आनी फुडें पळयात, अधिवेशनाचे येवकार समितीचे अध्यक्ष के पै हांणी ही बातमी जाहीर केली. तेन्ना परिशदेक जमिल्ल्या लोकांनी ताळ्याच्या कडकडाटात मंगळूर शार माथ्यार घेतले. अकादमी मुखार कोंकणीची बाजू मांडपाक गेल्ले भोव उदय भेंब्रो, रवींद्र केळकार आनी गुरदास पै
तशेंच ह्या कामा खातीर दिल्लीत ज्यांनी अखंड यत्न चालू दवरिल्ले ते खासदार भोवमानेस पुरुषोत्तम काकोडकार, खासदार एराजमस सुकेरा आनी युगो पंगडाचे अध्यक्ष अनंत नरसिंह नायक हांचो अध्यक्ष केणी हांणी गौरवान उल्लेख केलो. एक तुमकां बातमी म्हणून सांगता. आतां थोडेशें लळितका विशयी. लळितक म्हणल्यार कितें जाल्लें, महाराष्ट्रांतल्यान वपू काळे म्हणून आयिल्ले आनी हो आतां आमचो जोरात सगळो भुरग्याचो आनी आमचो एक पंगड चालतालो की प्रत्येक मराठी चळवळीक विरोध करप. अशा वेळार आमचे नागेशबाब करमली ते 8 मालगड्यांतले फुडें सरले. तांणी एक पंगड केलो, ताका नांव दिलें लळितक, म्हणजे ताका ओपोज करपाक. जशें ओपिनियन पोला वेळार अमरशेखा खातीर उल्हास गोंयान थिएटर्स करून तें केलें आनी ताका एक आडवण हाडली. स्पीड क्रमांक कितें म्हणत, ताका लागून तें मागीर जाता. तशें ह्यो आमचे लळितक म्हणून कार्यक्रम चलताले. सद्या गोंयभर हे 1900 मे 1976 म्हणजे फाटले 2 म्हयन्यांतलो हो नियाळ. सद्या गोंयभर कोंकणी कथानकाचे कार्यावळी जावंक लागल्यात. कोंकणीत कथाकथन खूब बऱ्या रंगता हो अणभव ह्या कार्यावळींतल्यान आयला आनी लोकांकूय त्यो बऱ्यो मानवतात. कश्यो जाताल्यो कार्यावळी त्यो नोट करा. 4 जानेवारी 1976 दिसा मडगांवां श्री दामोदर विद्याभवन हांगा कथाकथनाचें शिबीर जालें. मागीर कोण कोण पार्टिसिपेट जाले ते एकूचदां सांगता, प्रत्येक फावट सांगना. 11/1/76 4 जानेवारी जालें. मागीर 11 जानेवारी ह्या दिसा सांजवेळा शास्त्री हॉलांत कोंकणी कथकांची कार्यावळ दवरिल्ली. तातूंत कोण कोण तेय मागीर सांगता. मागीर 15 जानेवारी सांजवेळा पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागाच्या सभाघरांत कथा कवितांच्या वाचनाची कार्यावळ जाली. 18 जानेवारी सांजवेळा दिवचली नगरपालिका सभाघरांत विविध कला उत्तेजक मांडण्याची कार्यावळ जाली. 25 जानेवारी आक्षी सेंट लॉरेन्स हायस्कुलांत चामुंडा संस्कृत मंडळाच्या वतीन कार्यावळ जाली. 26 जानेवारी वळवय सरकारी हायस्कूल आनी उत्कर्श विद्यालय सावयवेरें ह्या हायस्कुलाच्या वतीन सत्यनारायण मंडपांत संध्याकाळी कार्यावळ जाली. मागीर आमकां इतल्यो हे येताल्यो की आमकां टायम नासतालो. सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हण आनी कोण आमकां आनी सगळे आमी अशें बसींनी न्ही, कोण बसींनी, कोण मोटरसायकलीन, कोण आनी कसो अशें आमी स्वता वचून त्या टायमार थंय हजर जाताले. आतां हातूंत कोण कोण आसताले ह्या कथाकथनाच्या कार्यावळींनी? गुरुदास बांबोळकार, पुंडलीक नायक, इयान शिवदास, दिगंबर शिंगबाळ, अरुण शिंगबाळ ह्या कथाकारा शिवाय जॉयन वॉयस, जेस फर्नांडीस, गजानन जोग, रामचंद गर्दे आनी बाललेखक. हांवें ताका आपयल्लो पूण आज येवना. कोण तो पळयात. बाललेखक मुकेश तळी हांणी आपणाल्यो कथा सादर केली. म्हणजे हो एक ग्रूप आशिल्लो. अशे रितीन आमचें हें अंत्यूज लळितक ज्याचो उल्लेख ह्या भिंगरांत आयला म्हणून हांवें तें तुमकां थोडें विस्तारान जालें. लळितक म्हणल्यार कितें आशिल्लें ते विशयी सांगलां. आतां निमाणें सोंपयत आसतना आनीक हांव असोच हाजो हें घेता, आदार घेता. पानां हें जाल्यार ती ही एक 4 वळींत प्रस्तावना वाचता कथे विशयी. कथा म्हणजे कितें? आयच्या भारतीय कथेत नितीबोध निखालस ना जाल्यार ती कथा न्हय जातली. अमकेच असल्यार ती कथा ना जाल्यार न्हय अशी कथेक बांदून दवरूं नजो. कथा जायत्या तरांनी सांगूं येता. बोध दिता ती कथा, राग हाडटा ती कथा, रडयता ती कथा, हांसयता ती कथा आनी करमणूक करता ती कथा. कथेंत आसूंक जाय ती कथा. सांगतल्याक सांगीत दिसता आनी आयकतल्याक आयकन दिसता अशी. ह्या भिंगरांत आनी आतां वस्ताल्ल्या बरात म्हज्यो ज्यो कथा आसा त्यो अश्यो. आनी ही प्रस्तावना आसा ज्ञानपीठ एवॉर्डवाले रविंद्र केळेकार हांची 1974 बरयली. आतां इतलें सांगून परतून एकदां हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्याक. आनी हे मनोगत किंवा पोंदी यादी आशिल्ल्यो त्यो सोंपयता. सगळ्यो देव.
देव बरें करूं. गुरू बाबान आपणें बरोवप कशें सुरवात केलें आनी आतां खंय पावले हाजे पर्यंतचो आढावो ह्या संदर्भान घेतलो. आनी बँकर आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक गजाल प्रुफा सकट दाखोवपाची आमकां संवय आसता. गुरूबाब बँकर प्रुफान सगळें ताणें दाखयलें. ताणी एक खूब म्हत्वाची गजाल सांगली आनी ती म्हणल्यार आयची कार्यावळ म्हणजे आमकां जें निमंत्रण मेळ्ळां आमंत्रण मेळ्ळां ताचेर वेवस्थीत बरयल्लें आसा. पोन्न्यो यादी जागोवपाक आनी मजीद वेळ घालोवपाक. ह्या खातीर खरें म्हणल्यार आयची ही कार्यावळ म्हणून आमी ती घरगुती कार्यावळ अशी म्हणटात. आनी तांची दोन पुस्तकां प्रकाशीत जाता आनी ताची नांवांय बी एकदम अपुरबायेचींच. उश्टायिल्लीं बोरां आनी पुंजायिल्लीं पारजतां. आमी जेन्ना विचारलें हाजो अर्थ कितें काय जाल्यार गुरूबाबान स्पश्ट मतान सांगलें आपण जेन्ना सुरवातेक जी पळय बोरां बरयल्लीं ती खावपी दोन मनीस हांगा आसा. तांणी ती उश्टायल्या आनी तांकां आवडलें म्हणून ताणें आमकां पारजत दिलां. म्हणजे पुस्तकाचीं नांवां उश्टायल्लीं बोरां आनी पुंजायिल्लीं पारजतां अशीं दवरलेलीं. उमेदीची गजाल म्हणल्यार ह्या दोन पुस्तकांत प्रस्तावना जी बरयल्या एका पुस्तकांत भाई मावजो हांणी बरयल्या प्रस्तावना आनी दुसऱ्या पुस्तकांत उदयबाब म्हणजे हांणी प्रस्तावना बरयल्ली आसा. आतां वेळ जाला. एक आसा कथासंग्रह आनी दुसरो निबंध झेलो. आतां वेळ जाला ताची आमी खिणाची वाट पळयतात. तो खीण आयला आनी आयच्या पुस्तकांचें प्रकाशन करचें अशें दोनूय मानेस्ता कडेन हांव मागतां. दोनूय पुस्तकांचें हीत काडून प्रकाशन जावचें अशें हांव दोनूय मानेस्ता कडेन मागतां. इतलो आनंदाचो खीण पळयात. आज गुरू बाबा जुळें जालें. दोन पुस्तकां जन्माक आयलीं. हो खूब पंबोळकारां खातीर आनंदाचो खीण. इश्टानो पुस्तक बरोवप त्या मनान सोंपें अशें म्हाका दिसता. पूण तें पुस्तक रुपांत येतना ताचे जे संस्कार करचे पडटा ते खूब म्हत्वाचे. तांकां नटोवप, रंगरूप दिवप, फेस दिवप, चेहरो दिवप, चुको सुदारप म्हणजेच ताचेर कॉस्मेटीक उपचार केल्ले भशेन जाता. ताचे खातीर जाणी तखालस घेवन हें पुस्तक सुंदर करपाचो यत्न केलो. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटात. आनी त्या सगळ्या पुस्तकाची एक प्रत आमी भेटोवपाक सोदतात. मागता तुमचे दोनूय मानेस्तां लागीं आनी ही पुस्तकां ह्या आमच्या कलाकारांक भेटोवची सगळ्यांत पयलीं मागता. जाणी ह्या पुस्तकाचेर प्रिंटींग केलां. छापलां ते ऋषिकेश आठवले आज हांगा पावना. आनी दुसरें तांणी टायप सेटींग प्रूफ रिडींग करून हें पुस्तक सुंदर जावचें कसलेच चुका विरयत आमच्या वाचकां मेरेन पावचें म्हणून जाणी खूब तकालस घेतली. ह्यो नयना आडारकर हांचे कडेन मागता की तांणी मागचेर येवन दोनूय मानेस्ता कडल्यान ही पुस्तकां घेवची. आनी घरचेच जेन्ना काम करता तेन्ना ताका व्हडलो म्हत्व नासता अशें म्हणटात की दोनूय सुंदर जाल्लीं पुस्तकांक जें न्ही मुखपृश्ठ दिलां ते तांचेच घरचे तांचेच पूत आनी सून गौतम कामत बांबोळकार आनी कल्याणी गौतम कामत बांबोळकार हांचे कडेन मागता तांणी घेवन ही दोन पुस्तकां आपल्या संग्रहात दवरची. देव बरें करूं. मानेस्तांनी बसून घेवचें.
आमी जशें जशें आमची पिढी वेगवेगळी जायत रावता गुरू बाबाची एक खूब खास अशी वैशिश्ट्य आसा आनी तें म्हणजे तांची जी नवी पिढी ती म्हणजे दोनी पूत आदित्य आनी गौतम जे जन्माक आयले ते हालींच्या तेंपाक म्हणजे तेन्ना इंग्लिशीचें फॅड आशिल्लें म्हणजे मराठी कोंकणी सोडपाचें आनी इंग्लीश स्कुलाक वचपाचें फॅड आशिल्लें पूण अपुर्वेची गजाल म्हणल्यार तांचो व्हडलो जो चलो आसा तो मराठींतल्यान ताणें प्राथमीक शिक्षण घेतलां आदित्यान आनी दुसरो जो चलो आसा ताणें कोंकणींतल्यान प्राथमीक शिक्षण घेवन आज US गाजयता म्हणजे आपल्या भाशे बद्दल प्रेम कितलें आसचें आवय बापायक आनी तें आपणें कशें आपल्या नेक्स्ट पिळगे पर्यंत सोंपोवचें हाजें बरें उदाहरण गुरू बाबान घालून दिलां आज माचयेर आमकां तीन लेखक साहित्यीक कोंकणी मोगी दिसतात जवळ जवळ ते एकाच कालखंडांतले अशें म्हणूं येता भाईक जर पळयलें जाल्यार भाईच्या उजव्या वटेन उदय बाब बसल्या ते भाई पेक्षा 5 वर्सांनी व्हडले आनी दावे वटेन गुरू बाब बसल्या ते भाई पेक्षा 5 वर्सांनी ल्हान असो हो कालखंड पूण खास गरजेची सांगपाची गजाल म्हणल्यार गुरू बाबान तेन्ना जें बरयल्लें ताजें इमिडिएट वाचन करपी हे 2 व्यक्ती आतां आमी वाचताले ते गुरू बाबान केन्ना तरी बरयल्लें पूण बरयतकच फर्स्ट टायम रिडींग जो म्हणटा तो प्रकार करपी ह्यो 2 व्यक्ती आनी म्हणून हांणी ती साखिल्ली आसा बोलां आनी साखिल्ली बोलां आज आमचे पर्यंत पावता आसतना पुस्तक रुपाक येता फक्त चाखली ना बोलां ताजे बरोबर तांणी तांकां गुरू बाबाक पारजताय दिली प्रोत्साहनय दिलें आनी गुरू बाबाचेर पयलो शाबासकीचो थाप दिवपी हे 2 व्यक्तिमत्वां आज आमच्या मुखार हाजीर आसता म्हाका दिसता भाईन एकूच नाटक बरयलां अशें उलयता आमी भाई कडेन कळ्ळें पूण तें बीन छापिल्लें पुस्तक येवना आनी ताची स्क्रिप्टूय तांचे कडेन आतां ना पूण तांकां 1983 ह्या वर्सा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जालो ही कादंबरी म्हणल्यार कार्मेलीन भाईन जरी एकूच नाटक बरयना आसलें तरी सुद्दां ह्या कार्मेलिनाचेर गेल्ल्या वर्सा मराठी नाटक आयलां आनी तें बरेच मोठ्या प्रमाणांत गाजलां ताचें नांवूय कार्मेलिनूच आसा आनी योगायोग म्हणल्यार त्या कादंबरीचेर कार्मेलीन कादंबरी कोंकणी कादंबरीचेर मराठी संस्कार करपी प्रकारांतर करपी रुपांतर करपी दुसरे कोणूच न्ही जाल्यार गुरू बाबाचे दुसरे भाव दत्तराम कामत बांबोळकार ह्या पुस्तकाची ह्या नाटकाची इतली तोखणाय जाल्या ती सांगपाची गरज ना हो एक योगायोग अशें म्हणूं येता आदरणीय भाई आमचो खरें म्हणल्यार अभिमान कोंकणी खातीर गोंया खातीर ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपी भाई मावजो तांकां विनंती करता की तांणी जमिल्यांक संबोधीत करचें आपलें मत उक्तावचें सगळ्यांक मागीर मोगाचो नमस्कार वेदीचेर बशिल्ले म्हणजे मेंटॉर आसा तांची वळख करून दिता ते म्हळ्यार उदय बाब म्हणजे कुशीक बसल्यात म्हणजे सहलेखक गुरदास बाब आनी हेवटेन बसल्यात तांच्या रंगभुमीवेलें जें काम आसा तांणी ताका लागून तांची सगळी बरी गोंयभर वळख आसा अशें म्हजे इश्ट रघुनाथ बाब म्हणजे मुखार बशिल्ले सगळे मानेस्त खुबशे म्हणजे वळख खुबश्या जाणांची वळख आसा जे कोंकणी कडेन लेखना कडेन बरोवपा कडेन संबंदीत आसात तांची वळख वेगळी आसा त्या भायर बँके कडेन संबंद आयिल्ले अशेय लोक हांगा आसात ताका लागून सगळ्यांक हांव बरोबरच म्हणटा सगळ्यांक म्हणजे मना पासून तुमकां नमस्कार इश्टानो ह्या निमित्तान एक गजाल बरी जाली जनरली जेन्ना कोणाचें पुस्तक प्रकाशीत जाता तेन्ना लेखक आपल्या प्रक्रिये विशीं आपली मनोगत सांगतना आपल्याक कशी सुचली कशें पुस्तक आयलें तें सांगता पूण हांगा गुरदास बाबान अशे तरेन फाटलो सगळो आढावो घेतलो
की सगळ्यो यादी परतून जाग्यो जाल्यो. त्या काळार हांव कार्यरत आशिल्लो देखून म्हाका चड जाणवलें आनी कांय गजाली आमी विसरायेर पडटाल्यो त्यो तांकां उजाळो मेळ्ळो. आमी केन्नाय येवजितात फाटल्योच गजाली कित्याक उलोवपाक जाय. पूण आज म्हाका तें प्रकर्शान जाणवलें जेन्ना आमी फाटल्यो गजाली याद करतात ते याद करपाक त्यो विसरायेर पडच्यो न्ही हो एक हेतू आसता आनी तें खूब गरजेचें. आयच्या भुरग्यांक काल पयर जाल्लो ओपिनियन म्हजे खातीर काल पयर जाल्लो ओपिनियन पोल कांयच खबर ना. आमी भाशे खातीर जें झूज मांडलें, कोंकणी प्रजेचो आवाज येदें व्हडलें आंदोलन गोंयांत जालें, कितले लोक मेले म्हणजे धारातीर्थी पडले, मार्टर जाले, हुतात्मे जाले, कितले लोकांक खबर आसा, कितें नांवां बी खबर आसात. कारण जी पब्लीक मेमरी आसा ती शॉर्ट लिवींग आसता, थोडो काळ उरता विसरतात. त्याच खातीर ह्या सगळ्या गजालीची याद काडून तांकां उजाळो दिवप हें खूब गरजेचें अशें दिसता. गुरुदास बाबान भाशा आनी साहित्य दोनी खातीर जें झगडीं जालें, झगडीं न्ही, स्ट्रायफ जो जालो, जें आंदोलन जालें तातूंत वांटो घेतिल्लो. ताका लागून तांकां फस्ट हँड म्हायती चडशी आसा. अशें आसुनूय म्हाका तांचे कडच्यान आयकतना बरें दिसलें. कांय गजाली परतून सांगिल्ल्यान यादी जागूच जाल्ली. एक काळ आशिल्लो ज्या काळार आमी शिबिरां आयोजीत करताले, कोंकणीक मान्यताय नाशिल्ली आनी हो तो कोंकणीवादी दाखयताले. त्या थोड्या लोक कोंकणी खातीर झगडपी आसताले. आज प्रत्येकाक जाणीव जाल्या कोंकणी आपलीच म्हणून. आज जे मराठी जाय म्हणटात, मराठीक नाका म्हणपी कोण तुमकां कोंकणी लेखक मेळचो ना, पूण मराठीक मान्यताय, राज्य मान्यताय मेळची म्हणून किंवा राष्ट्रभाषा राज्यभाषा जावची म्हणून जे मागतात ते थोडे तांचे मिटिंगेक 100-150 लोकांक वयर कोण ना. हांव कंपेर करना, कंपेरिजन्स आर ऑडियस, आय डोंट एग्री विथ इट. पूण त्या काळावेली याद काडल्यार त्या काळार उरफाटें वातावरण आशिल्लें. आमी जेन्ना मडगांवां मराठी साहित्य संमेलन जालें, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 64 दिसता कुसुमाग्रज आयिल्ले ते 1964 त्या माचयेर उबें रावन ताणें आपले भाशणांत म्हणलें, कुसुमाग्रज व्हडलो कवी, आमकां ताजे विशीं खूब अभिमान. आनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मडगांवांत भरता हाचे खातीर आमी मुद्दम थंय गेल्ले. आनी ताणें सांगलें जे कोंकणी मागतात, जे घटकराज्य मागतात गोंयचे खातीर ते काळोखाचे पुजारी असो उल्लेख केला. ते अजून गुलामगिरीत सासपितात अशे तरेन ताणें उद्गार काडले. खूब वायट दिसलें. येदे व्हडलो एक कवी जाका फक्त महाराष्ट्रांत न्ही, जाका राष्ट्रांत एक व्हडलो कवी म्हणून मान्यताय आसा, ताणें अशे तरेचे उद्गार दुसऱ्या विशीं काडत न्ही. आनी हालींच म्हाका तांगेर एक बाब हें मेळ्ळें, एक पॅरा मेळ्ळो उदयबाब. तातूंत ताणें स्पश्ट म्हणलां आपले भाशेचो अभिमान कसो आसचो तें सांगलां आनी आपली भाशा कित्याक म्हत्वाची तें सांगलां. तें आमकांच सांगिल्ल्या भशेन सांगलां, पूण ताका खबर ना आपूण अशें उलोवंक गेल्लो म्हणून. आज ती याद काडपाची गरज आसा. आतां गुरुदास बाबान 2 गजालींचो उगडास केलो, खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो, चड करून साहित्याचे नदरेन. एक म्हणजे त्या काळार जी शिबिरां जातालीं त्या शिबिरांचो उल्लेख केलो. आनी शिबिरां खंय जातालीं? वेरुळा देवळा कडेन जातालीं, देवळाच्या प्रकारांत जातालीं, राशोल सेमिनारींत जातालीं, माजोड्ड्या वेळ जातालीं, किंवा खंय खंय गांवांनी जातालीं. खंय देवळाच्या पडवेर देवळाचे लोकांच्या घराची पडवेर जातालीं, ना देवळाच्या प्रकारांत देवळाच्या सभाघरांत जातालीं. ही शिबिरां खूब म्हत्वाची आशिल्लीं. आमकां गांवांत लोकां मेरेन पावपाचें आशिल्लें. आमचे कडेन जे वर्तमानपत्रां येतालें आतांय तीच गजाल आसा.
नाटक जाल्लें जे लोकांचेर थापतात ती आमची चालू वर्तमानपत्रांत लोकांचें मत सारकें आमकां वर्तमानपत्र वाचून कळना. आमकां त्या खातीर आज सोशल मिडिया बी पळोवचें पडटा, थंय सगळें सारकें आसता अशें ना. पूण त्या काळार आमकां लोकां मेरेन आमचो विचार पावोवपा खातीर अशे तरेची शिबिरां घेवची पडटालीं. आनी शिबिरांनी सगळ्यांत चड फायदो जालो आमकां गोंयचो फायदो. तो कितें जालो तुमी साहित्याचोच फायदो न्ही, भाशे खातीरच फायदो जालो अशें न्ही. पूण ह्या शिबिरांत गोंयचे सगळे म्हणजे प्रातिनिधीक लोक एकठांय येताले आनी एकठांय बसून चर्चा करताले. ती जात लागनाशिल्ली, धर्म लागनाशिल्लो, कोण खंयचो लागनाशिल्लो, सगळे एकठांय बसताले. म्हणजे एक याद सांगता, तुमकां कल्पना येतली. ह्याच वेलंगा जाचो उल्लेख आतां गुरुबाबान केलो, ह्या वेलंगा देवळाच्या प्राकारांत शिबीर जातालें. कमीत कमी एक शिबीर हांवें 2 शिबिरां हांवें अटेंड केल्यात, पूण जातालीं. शिबिरांत एक दृश्य दिश्टी पडटालें तें सांगल्यार तुमकां आंगार कांटो येतलो. ह्या आमी चर्चा करताले, साहित्याची चर्चा, भाशेचेर चर्चा आनी गोंयचो जो एकचार आसा जे तो भंग जायनासतना आमची भास कशी फुडें व्हरपाक जाय हाजेर चर्चा करताले. आनी चर्चेक वांटो घेवपी कोण आसताले? फादर आंतोन पेरेर, फादर मार्टीन नॉर्न, फादर खूब जाण आसताले. आनी आमचे फोंडेचे सगळे म्हालगडे थंय आसताले. गुरुदास बाब आशिल्लो, पूण ताचे परसी आमचे रविंद्र बाब आशिल्ले नमशिकार. त्या भायर आमकां देवळांतले भटमाम जे आशिल्ले ते भट आपूण जेवण रांदताले आनी आमचे पंक्तीक आसनमाणी घालून पाद्री बसताले आनी भट तांकां आगरू करून वाडटाले तांचे पानार, आनी ते आमचे तांचे पानार पिडिल्ले भडकायताले. हें दृश्य तुमकां आज दिश्टी पडपाना. आनी त्या काळारय दिश्टी पडनाशिल्लें, फक्त कोंकणी शिबिरांनी ते दिश्टी पडटाले. ह्या शिबिराक लागून आमी कितलेशेच लोक जोडून पावले आनी आमी कोणूच भेदाभेद मानना अशे तरेचें वातावरण थंय जाल्लें. आनी हो संदेश लोकां मेरेन पावतालो. जे प्रागतीक विचाराचे आशिल्ले, जांचे विचार लिबरल आशिल्ले, प्रागतीक आशिल्ले, पुरोगामी आशिल्ले, हे लोक थंय एकमेका कडेन लागीं येवपा पावले. आनी म्हणून कोंकणीची चळवळ जी आशिल्ली आज ती चळवळ ना, आज चळवळीची गरजय ना. ती चळवळ त्या काळार जैतवंत जावपा पावली. ताचें कारण एक म्हणजे ही शिबिरां. त्या काळार आनी एक काम केलें तें ललितकान. आतां तांणी ललितकाचें सांगलें, हांव मातसो विस्तारान सांगता. ललितकान कितें काम केलें? ललितकान आमकां नवे ताजे, जांकां साहित्याचो गंध नाशिल्लो, जांकां भाशा वाद लागनाशिल्लो अशे तरणे भुरगे आमकां कोंकणी साहित्याक जोडून दिले. माश्यां, पेडण्यां, वळवय खंयचे खंयचे गांवांनी कोनशाक आमी ललितक ऑर्गनायज करताले. म्हाका याद जाता, माश्यां देवळाच्या मुखारच सभाघरांत आमी ललितक घेतिल्ले आनी आयले पेल्यान पयस रावन फकाणां मारपा खातीर थोडे लोक आशिल्ले सो कॉल्ड तेन्नाचे मराठीवादी, ते आयिल्ले फकाणां मारपाक. आमचे बरोबर आशिल्ले गजानन रायकार, हे कोंकणींनी बरयताले, मराठींनी बरयताले. पूण कोंकणीचें सामकें अस्सल प्रभुत्व आशिल्ली भाशा, खूब सुंदर भाशा. गिमशी, गाळी, पिकली, गो म्हणजे असली सुंदर कविता तांणी दिल्ली आसात. हांव कविता म्हणपाचो मोग टाळटा, पूण त्या लोकांनी त्या वेळार आमकां उदे उशे हरावपी कविता म्हणून लोकांक लागीं उरले. आनी आमी एक करताले. आमचे मदीं पुंडलीक नायक आशिल्लो, मनोहरराय सरदेसाय आशिल्ले, जे राष्ट्रीय नामनेचे कवी आनी लेखक. पूण ते थंय येवन आपली कथा सांगताले, आपली कविता म्हणून दाखयताले. आनी तातूंतल्यान उर्बा घेवन नवी भुरग्यांकय बी आमी आपयताले, फुडें काडटाले. कोणाकय आपयले तरणाटे भुरग्यां कडेन स्पार्क आशिल्लो. आमी समज सांगलें, अरे तूं येवन कितें सांग बरें तुगे कविता. हांव केन्ना कथा बरोवना, पूण तूं काणी आयकली न्ही तीच सांग. आनी तो येवन काणी सांगतालो आनी ती लोक आयकताले, अरे कोंकणींतल्यान इतली बरी काणी सांगूं जाता. कांय नवे कवी आशिल्ले, तांणी 4 ओळी बरयल्ल्यो, तांकां थंय पावोवंक मेळटालें. ते येताले आनी थंय म्हणटाले, आपली कविता 4 ओळी वाचून दाखयताले. लोकांची ताळी मेळटाली, तांकां उर्बा मेळटाली. अशे तरेन आमकां गांवांनी नवे लेखक
मेळपाक पावले. म्हणूनच आज आमचे कडेन रामनाथ गावडे सारक्यो मोल्या सारके खेड्यांत रावपी एक सुंदर बरो लेखक आमकां मेळून पावलो. आमकां शिवदास सारके एम शिवदास सारकेले फोंड्या मेळपाक पावले, लेखक म्हणून मेळपाक पावले. खूब जाणां नवे लेखक तयार जाले. पूण हाजें कारण, हाजे फाटलें कारण एक म्हणजे तेन्नाची शिबिरां आनी दुसरें म्हळ्यार ललितक जांचो उल्लेख गुरुदास बाबान केलो. आनी दात्यार बसतकीच मोगी येतात तशें म्हाका फाटल्यो यादी जागो जाल्यो म्हणून हांव तुमच्या मुखार ह्यो म्हगेल्योय 2 यादी तुमकां सांगून दाखयल्यो. गुरुदास बाब एक वेळार म्हजो फेलो रायटर, म्हजो सहलेखक. तो तेन्ना हांव मातसो 5 वर्सांनी तुमी सांगलें तशें हांव 5 वर्सांनी सिनियर आसन. हांवें तसोच बरयतालो. राष्ट्रमतांत सोमारां बरयलां. जें जें हाता कडेन मेळटालें तातूंत एक म्हणजे जाग येताले म्हयनाळे. रवींद्र बाब केळेकार आनी सुमंत बाब केळेकार ते काडटाले. तातूंत कथा बरोवपाक सुरवात केली. तेन्नाच गुरुदास बाब हेय बरयताले आनी तांगेले बरयतकीर म्हाका तांचो स्पार्क दिश्टी पडटालो. ते फुडें वतले अशी आशा आशिल्ली. खूब जाणां आज आसात जे खूब उसरां बरोवपाक सुरवात करतात. आमचे मदीं हांगा उदय बाब आसा. उदय बाबान उसरां बरोवपाक सुरवात केली अशें न्ही. ते बरयताले म्हणून आमी जल्माक आयले, म्हणजे लेखक म्हणून जल्माक आयले. पूण तांचे हांगात जो कथालेखक आशिल्लो, तांचे कडेन जो एक कादंबरीकार आशिल्लो तो खूब उसरां जागो जालो. पुंडलीक बाबाली, पुंडलीक नायकाली एक कविता आसा. कवितेतली एकच वळ सांगता. उसरां येवपी पावसाच्या आंगाती तुफानाचें बळगें आसता. सामकी खरी गजाल. कांय लोक उसरां बरोवपाक सुरवात केली. महाबळेश्वर सैल हे कोंकणी कडेन नाशिल्लेच. तांची बदली जाली माजोड्ड्यांत पोस्टमास्टर म्हणून. तांकां खबर आशिल्लें हांव बरोवपी म्हणून. म्हाका येवन मेळ्ळें आनी तांणी केन्ना तरी बरयल्ली एक मराठी कथा म्हाका दाखयली. तातूंतलो स्पार्क म्हाका दिश्टी पडलो. तेय मागीर शिबिरान येवपाक लागले. आज महाबळेश्वर सैल एक व्हडलें नांव सरस्वती सन्मान जोडला आनी एक व्हडलें नांव जालां साहित्य क्षेत्रांतलें, भारतांतलें. हें कित्याक सांगता, हे अशेंच तरेन आमी लोक जोडीत गेले तेन्ना थोडे लोक उसरां स्टार्ट करताले आनी मागीर ते वयर पावताले. गुरुदास बाबान बेगीन सुरवात केल्ली. तांणी सांगलें तशें 14, 15, 19, 20 वर्सांचेर ते बरयताले. ऑलरेडी लेखक म्हणून प्रस्थापीत जाल्ले 20 वर्सांचेर, 25 वर्सांचेर. हाजे आपण आतां थांबलें. बरोवपाक सुरवात करून थांबपी खूब थोडे आसात. खूब थोडे. म्हजी यादींत थोडे आशिल्ले. ताणें वचून मागीर परतून सुरवात केली. प्रकाश तळी सुरवात बरी केली, मागीर थांबलो, मागीर परतून सुरवात केली, मागीर परतून थांबलो. हेंय हांवें पळयलां. पूण हाणें असो संन्यास कित्याक घेतलो म्हाका कळत ना, अजुनूय कळूना. पूण हांव एक जाणा, ताणें सुरवात करतना कवितेन केली. सुरवातेक कविता बरयली. आनी एक गजाल सांगता, सगळे लेखक, चडशे लेखक, हांव सगळे म्हणटा हांव ना तातूंत, पूण चडशे लेखक खंयच्याय भाशेंतले आसूं सुरवात करतना कवितेन करतात. कवितेन सुरवात करतकीच तांकां भाशा, शब्द सामर्थ्य आनी आपल्याक कितें सांगन दिसता तें आपूण सांगूंक पावता काय ना हाजें ज्ञान मेळटा. आनी मागीर ते फॉर्म सोदतात. म्हगेलो फॉर्म खंयचो, हांवें कथा बरोवची काय कविता बरोवची काय कादंबरी बरोवची काय नाटक बरोवचें. आमचे कडेन पुंडलीक नायक परतून उल्लेख करचो पडटा. तितले ताकदीचो लेखक म्हणून तांणी कवितेन सुरवात केली. अकस्मात कथा बरोवपाक लागलो आनी सुंदर कथा जाल्यो. म्हणसर तो कादंबरी बरयली, अच्छेव सारकी कादंबरी. म्हणसर तो कविते कडेन हाजे नाटका कडेन गेलो आनी नाटक तर आज भारतीय पावंड्याच्या प्रतिभेचो एक नाटककार म्हणून हांव ताजे कडेन पळयतां. आतांच आमचे मदीं एम शिवदास आयल्यात. तांणी अशीच सुरवात करतना मागीर तांणी नामने जोडली कथालेखक म्हणून. कादंबरीचोय प्रकार तांणी हातांत घेतलो. आतां ज्या मनशान हांगा जो लेखक आज आमचो उत्सव मूर्ती म्हणुया, गुरुदास बाबान सुरवात करतना कवितेन केली. मागीर कथेचेर येवन तो थिरावलो, बरो स्थिर जालो. ताका लोक कथालेखक म्हणून मान्यताय दिवपाक लागले. आनी एक नॅचरल अशी एक हें आसता, प्रोग्रेशन आसता. जो मनीस कवितेन सुरवात करता ताका मागीर फॉर्म मेळटा, तो कथे कडेन येता. फिक्शन
फिक्शन म्हणजे शॉर्ट फिक्शन आणि वॉल्युमिनस म्हणजे कादंबरी आणि कथा दोन्ही फिक्शन कथेन बतकीच ताका दिसता की अरे म्हजे कडेन सांगपा सारकें खूब कितें आसा जें थोड्या पानांनी जायना मागीर तो कादंबरी कडेन वता आनी कांय लोक लेखक अशे आसात गॅप घेतात की ताका जाणवता की इतलीं वर्सां हांव बरयता तेच बरयता त्याच शैलींतल्यान बरयता तीच भाशा नवी कितें येवची म्हणजे साहित्यान म्हणून तो गॅप घेतात आनी मागीर परतून सुरवात करतात आनी मातसो चड व्हडलो गॅप घेतला पूण म्हाका दिसता की आतां वेळ आयला तांणी कविता कुशीक दवरची कथेकूय फाट करची कारण जो अनुभव आपल्या जिवनात जोडला तो आतां लोकां कडेन शेअर करपाची गरज आसा आनी तो कादंबरींतल्यान जावं येतलो मातसो प्रयत्न केले जाल्यार कादंबरी बरयात कादंबरीक हात घालात उदय बाबान 500 वर्सांचे उदय बाबाची पिराय तुमकां खबर आसा उदय बाबाच्या मनात उदय बाब म्हाका फाटले 15 ते 20 वर्सां तरी सांगतालो आपली मनात खतखत्ता बरोवपाचें आसा पूण वेळ मेळना पूण रिटायर जाले आनी तरी कितें अजुनी म्हणजे रिटायर म्हणना हांव तांकां पूण तांणी 81 वर्सां पयली कादंबरी बरयली व्हडलें घर इतिहासाचेर तांचो पिंड इतिहासकाराचो म्हणचो ना पूण इतिहास वाचकाचो आनी इतिहासाचें वाचन करून तें इम्बायब करून तातूंतल्यान कादंबरी बरयली अशे तरेची कादंबरी दुसरी अजून पर्यंत जावंक ना भारतीय गोंयांत जाल्ल्या धर्मांतराचेर खूब जाणांनी कल्पनेचेर आदारून कथा कादंबरी कथा बरयल्यात महाराष्ट्रांत तर खूब बरयल्यात पूण त्यो आकस तकलेन धरून ऑब्जेक्टिवली एकूय बरयली ना कोंकणी ती आयल्यात पूण तितली ऑब्जेक्टिवली त्यो जाल्ल्यो ना पूण तांगेली व्हडलें घर ही एकूच कादंबरी म्हाका खबर ना कादंबरीच्या रुपान भारतांत आनी खंय अशी साहित्य कृती निर्माण जाल्ली आसा काय ना म्हाका खबर ना म्हूण हांव दोळे धापून म्हणचो ना पूण म्हजे वाचनात तरी एकूय कादंबरी येवना जी हांगच्या इन्क्विजिशनाचेर बरयल्ली आशिल्ली आमकां इन्क्विजिशन कितें खबर ना आनी जांकां खबर ना ते लोक कित्याक इन्क्विजिशनाचेर सांगून वतात इन्क्विजिशन आयलें पुर्तुगेजान हाडलें मिशनरांनी हाडलें सेंट झेवियरान हाडलें आनी इन्क्विजिशनाक लागून इतलो अत्याचार जालो हिंदूंचेर अत्याचार जाले फोट खबर इन्क्विजिशन वॉज ब्रॉट टू गोवा टू पेनलायज द क्रिश्चन्स न्यू क्रिश्चन्स नवे जे क्रिस्तांव जाल्ले ते धर्मगुरूंचे सगळे आयकनाशिल्ले ते आपल्या जाय पयलींची परंपरा म्हणून पुडवे न्हेसताले कोण जांगली घालताले कोण नाल्ल फोडटाले घरांत लिपून चोरयांक आपली देव कुलदैवता हाडून थंय दवरताले तें तांकां आवडनाशिल्लें तांचे विरुद्ध म्हणून इन्क्विजिशन कायदो हाडिल्लो क्रिस्तांवांक पिडापीड भोगोवपाक दुर्दैवान आज इन्क्विजिशन जे उलयता तांणी इन्क्विजिशना बद्दल कांयच अभ्यास केलो ना तुमकां जर कोणाकी इन्क्विजिशन म्हळ्यार कितें तो काळ कसो आशिल्लो उदय बाबानी व्हडलें घर ही कादंबरी वाचात तातूंत तुमकां स्पश्ट कितें म्हणटा कळटलें हें कित्याक सांगता अशे तरेचें लेखन जेन्ना आमचे मुखार येता तेन्ना आमकां जें खबर आसा तें नव्यान कळटा एक वेगळी तरेची नदर मेळटा त्याच गजाली कडेन पळोवपाची आनी जेन्ना आमी इतिहासाचेर बरयतात जेन्ना आमकां खबर नाशिल्लो विकृत जाल्लो इतिहास साकृत जाल्लो दिश्टी पडटा म्हणून आतां गुरुसा कडेन येता हांव इश्टानो लेखन करप कथा बरोवप म्हळ्यार एक प्रक्रिया आसता एक प्रोसेस आसता त्या प्रोसेसांतल्यान गेले बगात तुमचे कडच्यान साहित्य बरोवंक जायना खंयचोय लेखक चड करून कथा लेखक पयलीं तो इंटरनलायज जाता म्हणजे आपल्या भितर झाकून पळयता आपल्या भितर कितें कितें खतखत्ता तें सांगपा जाय कितें खतखत्ता तर समाजान जो भेदाभेद आसा जे वायट चलता जे करप्शन चलता जे जाती संघर्श चलता ताजेर ताका कितें सांगपाचें आसता तें भितर खतखत्ता ताका तें सांगन दिसता पूण तें सांगचे पयलीं तांणी विचार करपाक जाय आपूण सांगतलो तें लोकां कडेन सारकें पावतलें जाल्यार ताज्या आपल्या मनाक झाकून ताणें अंतर्मनाक आंतरीक जावन ताजेर विचार करचो पडटा दीस इज कॉल्ड इंटरनलायजेशन
इंटरनलायज जाले जातकच ताका सारकें सत्य कितें तें होलमता आतां हे लोकां कडेन आपणाक शेअर करपा जाय अशी जेन्ना भावना जाता तेन्ना तो मोड ऑफ एक्सटर्नलायजेशन म्हणून साहित्य रचता. ह्या साहित्यांतल्यान तो हजार लोकां कडेन पावता, वाचकां कडेन पावता, समाजा कडेन पावता, संवसारा कडेन पावता. आज जर आमकां गॅब्रियल गार्सिया मार्क्वेज सारको येदो व्हडलो लेखक जाका नोबेल प्रायज मागीर मेळपाक पावलें ताजें कारण तो ह्या सगळ्या प्रक्रियेंतल्यान गेला. वॉज द एक्सटर्नलायजेशन वॉज ऑफ हीज लायफ एक्सपिरियन्स दॅट मेड हिम सच ए फेमस रायटर. आनी हांव तुका फेमस जावपा खातीर बरें म्हणना, पूण तुका भितर जें खतखत्ता डेफिनेटली तुजी अजून ते संवेदना मरूंक ना, तूं अजून संवेदनशील आसा म्हणून तुका वाचक म्हणून तूं पयलीं आसतलो. वाचनांतल्यान तुका लक्षांत येतलें आपल्याक कितें कितें बरोवपाचें आसा. ह्या फोंड्याक रावन तूं जें पळयता, जें तूं ताचो तुका राग येता, ताचे तुका आपले विचार मांडचेशे दिसतात, ते कादंबरींतल्यान मांड. आदी पयलीं तुवें कथेंतल्यान मांडल्यात, आतां कादंबरींतल्यान मांड. फाटलो काळ जर तुमकां दोळे मुखार हाडपा आसा तर तागे उश्टायलीं बोरां वाचात. उश्टायलीं बोरांत कांय हांवें प्रस्तावना बरयल्या ती तुमी वाचात, हातूंतल्यान तुमकां कळटलें. आतां एक एग्जाम्पलां सांगता. तुमचे मदीं कितले लोक गोंयच्यान मुंबय बोटीन गेल्यात म्हाका खबर ना. हांव गेला, तो गेला, आनी तो एका कथेचो प्रोटेगनिस्ट जो आसा तो बोटीन मुंबय वता. तो जो अनुभव आसा बोटीन वचपाचो जो अनुभव आसा तो की आगळो अनुभव तो तुमकां तागे कथेंत पातळूंक मेळटलो. म्हणून सांगता हे अनुभव तुजे कडेन आसात ते आज वयर सरून लोकां कडेन पावपाक जाय. म्हणून कविता कुशीक दवर, कथाय आतां विसर, कादंबरीक हात घाल, तुजे कडच्यान बरी बरी कादंबरी बरोवन जावच्यो अशी शुभेच्छा तुका हांगा दिता. लेखक हांवें तुमकां सांगलें लेखन करप ही एक प्रक्रिया आसता, एक प्रोसेस आसता. तो प्रोसेस केन्ना जाता जेन्ना लेखकाचें मन अस्वस्थ आसता. आनी खंयच्याय लेखकाचें मन सदांकाळ अस्वस्थ आसता म्हणून तो सदांकाळ लेखक आसता. ज्या दिसा लेखकाचें मन अस्वस्थ उरना, तो सुखान समाधानान रावता तेन्ना तो लेखक म्हणून सोंपता. आनी तुमकां सांगता जेन्ना समाजांत सूख आनी समाधान जाता तेन्ना लेखकाची गरजच पडना. पूण जेन्ना समाजांत व्यथा आसा, दुख्ख आसा, लोकांक त्रास भोगता, पिडापीड भोगता आनी समाजांत जी वेदना आसा ती वेदना रावता, लेखकाची वाट पळयता अभिव्यक्त जावपाक. म्हणून तुगेले कथांतल्यान ही अभिव्यक्ती जाल्ली आसा. ह्यो कथांतल्यान अभिव्यक्त जावपाची खूब गरज आसता. कित्याक सत्य एक वेळार कोणें सांगलें जाल्यार तितलें पटना. कथेंतल्यान सांगतकीर तुमकां दिसता अरे हय मरे म्हज्याय मनांत होच विचार आशिल्लो, तूं सांगता तें खरें हांव अशें वाचकाक दिसता. आनी म्हणून तेन्नाच आमी म्हणटात की हें साहित्याचें लेखन सफळ जालें. तशें जर जावचें जाल्यार त्या खातीर आमी वेदना जेन्ना प्रतिभेक मेळटा, हाजे कडेन प्रतिभा आसा आनी वेदनेची जाण जर तुका आसा, जर वेदना आनी प्रतिभा हांचो जेन्ना संगम जाता आनी तो जेन्ना मिलाप जाता तेन्ना तातूंतल्यान जें निर्माण जाता तें साहित्य, खरें साहित्य. खरें आनी फोटून साहित्य आसना तें दुसरें साहित्यच न्ही. जर तुमकां साहित्य जाय, तातूंत वेदना आसूंक जाय आनी तातूंत प्रतिभेचो आविश्कार जाता तेन्ना तें साहित्य म्हणून कलात्मक साहित्य म्हणून लोकां मुखार पावता. इश्टानो चड वेळ घेनात आनी तागेलें जर तुमी प्रिफेस तागेलें सुरवातीचें निवेदन जर मनांतलें तागेलें वाचलें तातूंत ताणें म्हणलां आपलें दवरण्याचें दवरिल्लें आसा वचें. आतां तुमकां दवरण्यां कोणाक खबर आसा आनी कोण कितल्या लोकांनी पळयलां. खूब थोडे पळय 2 हात वयर येतात, कोणा कडेन 3-4 जातले. पूण खरें सांगपाक म्हणजे दवरणे हें आमचें कल्चरल दायज. अनफॉर्च्युनेटली आज आमची इतले आमी नवीन नवीन बांदपा फाटल्यान रावल्यात गेल्यात की आमी पन्ने मोडून उडयला. म्हज्याच गांवांत 2-3 दवरणी लागीं लागीं आशिल्लीं. लागीं म्हणजे तें एक अर्द मैलाचेर तरेतरेची दवरणी
अशें येते म्हणलें कितले वयर काडिल्ली एक दवणे आसतालें माथ्यार वजेन जड जालें एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचपी तो वजें काडटालो ताका कोण मेळनासलें वाटेर मातशें हात घाल रे म्हूण सकयल दवरता म्हणपाक मेळना आनी दवरलें जाल्यार माथ्यार घेवपाक परतून कोण तरी जाय तो दवरण्या कडेन वतालो अशें तिकयतालो आनी त्या थंय दवरतालो आनी तुमी चुट्टाचे बरे लोक घेवन वता ते पळयल्यार चुट्टांचे लांब बरे असतात ते ताजी गठ्ठो बांदलो काय ना माथ्यार घेतले जाल्यार बॅलन्स करचो पडटा ते दवरप कशें वाटेर आनी दवरल्यार घेवप कशें माथ्यार ते आमचे कडेन यू शेप दवरणे आसताले ते यू शेपांत मदीं वचप आनी तुमी तकली सकयल काडप ते वयर उरताले आनी आपूण तुमी कुशीक सरप रेस्ट घेवप परतून येवप तकली भितर घालप ते वयर माथ्यार घेवप आनी फुडें वचप हे आमचे सांस्कृतीक दायज आमी सगळे विसरायेर घालपाक लागल्यात हे जागे दवरतले जाल्यार आमकां आनी ते नव्यान बांदचे अशें म्हणना पूण हे जागे उरपाक जाय ही याद उरपाक जाय ही पब्लीक मेमरी विसरायेर पडपाक जायना म्हणून साहित्याची ही गरज आसा आतां ताणें दवरण्याचो उल्लेख केला म्हणून परतून तुका सांगता गुरदास हे माथ्यावेलें वजें तुवें ज्या दवरण्याचेर दवरलां आज लोकां कडेन तूं पावयलां आतां तें वजें परतून माथ्यार घे आनी फुडल्या प्रवासाक लाग तुका आमच्यो शुभेच्छा दिता हांवें सांगलें दात्यार पुस्तकीच हे येतात आतां तुमचे मुखार पुस्तकीच कितें उलोवचें असो एक प्रश्न आशिल्लो हे आयचो हो सुवाळो एक वेगळे तरेचो सुवाळो ज्या जाग्यार इश्ट आसात बँकेतले सहकर्मचारी आसात गुरसाले आनी तागेले घरचे आसात ह्या घरच्या लोकांक हांव साहित्याचेर उलोवपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसलें चडशे माथ्या वेल्यान वतले पूण ताणेंच बरें केलें फाटल्यो इतिहासूय बी सांगपाक सुरवात केल्ल्यान म्हगेल्यो बी फाटल्यो यादी जागी जाल्यो त्या निमतान तुमचे कडेन शेअर करपाची संद म्हाका मेळ्ळी आनी तुमी सगळ्यांनी म्हगेलें अर्दे वरां वयर जाल्लें उलोवप आयकून घेतलें तुमी सगळ्याक मना काळजांतल्यान देव बरें गुरू बाबाक प्रोत्साहन दिवपाचें काम परत ह्या वेळार बाईन केल्लें आसा प्रत्येक गजालीक एक टेक अवे म्हणून आसता आयच्या बाईचें भाशण जेन्ना आयकलें तेन्ना ताजो टेक अवे म्हणजे गुरुबाब तुमी थांबल्यात साहित्यांत परत चलूंक लागात हो उपदेश आज बाईन केला केन्ना केन्ना म्हाका दिसता की आमी रस्त्या वयल्यान वता आसतना लायटीचे खांबे आमकां दिश्टी पडटा पयलीं बारीक ताका बल्ब आसताले मागीर ट्यूबलायटी आयली मागीर चौकांत एक हायमास्ट म्हणून आयलो तो हायमास्टाक पळयतलो जाल्यार वयर तकली करची पडटा आनी वयर पळयतकच आमकां सुरवात चकचक दिसता प्रकाश घालपी उजवाड आमकां थंय जाणवता कोंकणीच्या साहित्यांत कोंकणीच्या भाशेच्या इतिहासांत अशें एक व्यक्तिमत्व आसा जें हायमास्ट अशें म्हणूं येता संघर्श हो कोंकणीचो बरोबर चलत आयला कितें मेळयतकच तें मेळ्ळें म्हणूनय संघर्श आनी फुडें परत आनी कितें मेळचें म्हणूनय संघर्श म्हणून शब्दांक खंय समानार्थी अर्थ आसता सिनॉनिम कोंकणी ह्या शब्दाक जर समानार्थी शब्द जर सोदलो जाल्यार तो शब्द म्हाका दिसता संघर्श ह्या एका शब्दान आमकां मानचो पडटलो जाणें आपली सगळी जीण कोंकणी खातीर दिली मनांत कोंकणी काळजांत कोंकणी आचरणांत कोंकणी आनी कोंकणी खातीर कितली त्रास घेवपाची तयारी दवरपाक सुद्दां लज तांकां दिसली ना ते जें काम करता तें पळयत जाल्यार आमकां तरणाट्यांक सुद्दां लज दिसता ते आमचे आदरणीय अशे रोमानेस्त उदयबाब आज कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हणून आमच्या मदीं हजर आसात ताका विनंती करता उदयबाब तुमी आमकां संबोधीत करचें या सुवाळ्याचे मुखेल सुविधे उमनेस्त भाई मावलो आयचे सत्कार मूर्ती मोमनेस्त गुरदासबाब कामत बाबोकर मोमनेस्त रघुनाथबाब साकोर्डेकार सभागृहांत आशिल्ले मानेस्त साहित्यकार कलाकार रसीक भयणीनो भावांनो नमस्कार
गुरदासबाब कामत बांबोळकारांची 2 पुस्तकां एका बरोबर आज उजवाडाक येतात. एक कथांजलो आसा आनी एक आसा निबंधाचो वळेसर. ह्या दोनूय पुस्तकां खातीर गुरदासबाब हांव तुका परबीं दिता. रघुनाथ बाबान उजळो म्हळें की ह्या निमतान, ह्या सुवाळ्याच्या निमतान गुरदासबाब कामतेल्या कुटुंबाक खूब आनंद जातलो म्हणून. खरी गजाल. पूण जो एका काळार स्टेजीर वावुरतालो आनी मागीर पड्डे फाटल्यात गेल्लो तो आज परत स्टेजीर आयला, पूण अख्ख्या कोंकणी कुटुंबाकय आज आनंद जाता आनी समाधान जाता. हरशीं पुरुमेंत म्हणटा तो एका वर्सा खातीर करतात. गिमांत कितें कितें जाय तें एकठांय करून दवरतात, तें पावसाक मेळचें ना आनी मागीर पावसाळ्यांत तें वापरतात वापरतात. गुरदासबाब हाणें एक बदल केला. हो जो एका वर्साचो पिरियड आसा पुरुमेंताचो तो कितलींशीं वर्सां वाडयला. आनी तो जो पुरुमेंत केल्लो तो आज आमचे मुखार घेवन येवन 2 बुयांवां उक्ती केल्या. थंय भरिल्लें आंब्याचें लोणचें आसा आनी खंयचे बुयांवां त्या तोंडांतल्यो आंबल्यो आसात त्यो आतां वाचतकच तुमकां हांव कळपाचें. हें घडलं तें खूब बरें. कारण रिटायरमेंट कॅनरा बँकेत आसूं येता. आतां कॅनरा बँक म्हणटकच याद जाली. कॅनरा बँकेंतल्यान गुरदासबाब रिटायर जाला, पूण हांव तिचो एक कस्टमर जाल्ल्यान केन्नाय तुका परबीं दिता. रिटायरमेंट आसता, नोकरी ज्या जाग्यार आसा थंय रिटायरमेंट आसा. लेखकाक रिटायरमेंट ना, कलाकाराक रिटायरमेंट ना. हे नदरेन विचार करीत जाल्यार समजुया तुवें मदीं एक गॅप घेतलो कसल्याय कारणाक लागून, जाल्यार थंयच थांबूंक जाय असो कायदो ना. आतां म्हाका म्हणून उलयता. तुवें थंयच थांबूंक जाय आनी थांबला म्हणून तें तशेंच चालू दवरूंक जाय असो कायदोय ना आनी नेमय ना. ते कित्याक 2 पुस्तकां आज येतात, पूण कालच हांवें एक बातमी वाचली. आंध्र प्रदेश सरकारान खंय 3री भुरगें जायत जाल्यार 30,000चें बक्षीस दवरलां आनी 4थी भुरगें जायत जाल्यार 40,000चें बक्षीस दवरलां. म्हणटकच ही बक्षिसां दोळे मुखार दवरून ती कोण दिवचो ना, ती गजाल वेगळी. पूण 2 फाटल्यान 3रे 4थें येवंक शकता आनी तें येवचें. तातूंत आमकां आनंद आसा. हांवें जें पुस्तक वाचलें हातूंतलें कथांचें पुस्तक हांवें वाचूंक ना. त्या वेळार कथा वाचिल्ल्यो आसत तें निबंधाचें. आनीक कोंकणी साहित्यांत कितें घडलां, सगळे साहित्याचे प्रकार एका बरोबर वयर सुरूंक ना. एक 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 करून फुडें गेल्यात. तें एक वैशिश्ट्य कोंकणी साहित्याचें. घडये आमी आंकड्यान लोक कमी आसात म्हणून जाय. सुरवात कवितेन जाली. मेळत तो कविताच करता आनी मागीर आमचे म्हालगडे म्हणूंक लागले आनी कितें कविताच करतले, कवितेन भाशेची ती उरची ना, गद्य जाय. गद्य जाय म्हणटकच कथा सुरू जाल्यो. खूब कथाकार जाले. कथेचेरूच थांबतले. कादंबरी कोण बरयना मरे. मागीर कादंबरी सुरू जाली आनी निबंध फाटीं उरलो. निबंध कोण बरयनाशिल्ले सुरवातीच्या काळांत. बरयले जाल्यार खूब थोडे. आनी एक फावटी असो प्रश्न आयलो की कांय वर्सां फाटीं साहित्य अकादमी
कोंकणी निबंधाचो झेलो उजवाडावपाचें ठरयलें आनी तें काम दिलें प्राध्यापक श्याम वेरेंकाराक संपादक म्हणून. ताजे मड्याचेर आकांत निबंधाची पुस्तकांच ना, खंयच्यान घेतलो निबंध? वेंचीक निबंधाचें पुस्तक. आतां वेंचीक म्हणटकच 10 निबंधांतलो एक निबंध काडचो पडटा सोडून पुस्तकांत ना. मासिकांनी आयिल्ले आसतले खंय खंय, पूण खंय सोदूंक वतलो? ताचेर आकांत आयलो, पूण थंय आसतना ताणें तें पुस्तक तयार केलें आनी साहित्य अकादमीन तें उजवाडाक हाडलें. ही परिस्थिती आशिल्ली निबंधाची एका काळार. पूण ती बदलली आनी ती बदलली ती खूब बरे रितीन बदलली. बदलली म्हणजे कशी? एक निबंध कोणें बरयलो, ताचें पुस्तक आयलें जाल्यार दुसऱ्यान ताजें अनुकरण किंवा ताजें इमिटेशन केलें अशें घडलें ना. ही एक बरी गजाल घडली. जणेकलो लेखक जो निबंध बरोवंक लागलो ताणें आपली शैली कल्टिवेट केली आनी हें म्हत्वाचें. आपली म्हणून एक शैली त्या निबंधाक दिली. आनी आज जर कोंकणीतले निबंध कोणूय वेचून काडटलो जाल्यार तातूंत तरेतरा मेळटली. फाटले कांय म्हयन्यांनी असले 3 प्रकाशन सुवाळे जाले आनी तिनूय प्रकाशन सुवाळ्याक वचपाचो म्हाका योग आयलो आनी तिनूय पुस्तकां निबंधाची. पयलें निबंधाचें पुस्तक उल्हास पै रायकरांचें. दुसरें पुस्तक उजवाडाक आयलें तें निमा आमोणकारांचें. आनी तिसरें पुस्तक गुरदासबाब बांबोळकाराचें. 3 निबंधाचीं पुस्तकां 3 तरांची. एकल्याची शैली दुसऱ्याक ना. उल्हास पै रायकार हांचे निबंधाचो मूळ गाभो संगीत, पूण फकत संगीत न्हय. निबंधाचें नांव माथाळो वाचत जाल्यार दिसता की हो भूप रागाचेर निबंध आसा, हो भैरवीचेर निबंध आसा, पूण तो भैरवीचेर ना. भैरवी आसा भितर, पूण भैरवी बरोबर काव्य आसा. इतलेंच न्हय तर भैरवी आयकूंक गेल्ले कडेन त्या समारंभाक वेळी जो अनुभव आयला तोय बी भितर आसा. म्हणटकच अशे तरेन हो निबंध वेगळ्या वेगळ्या आंगांनी तुमकां पळोवंक मेळटा, फकत संगीत न्हय. निमा आमोणकार हांचो वेगळो अनुभव, बायल मनीस म्हणून एक अनुभव तो आसाच. कित्याक जे कांय अनुभव बायल मनशाक येतात ते दादलो मनीस घेवंकच पावना. निसर्गानच ती वेवस्था केल्ली आसा. म्हणल्यार ते बायल मनशेचे अनुभव पूण तितल्याचेर ती रावंक ना. एक सादी गजाल, ती पोरसांत उदक शिंपता, झाडां शिंपता, फूलझाडां शिंपता आनी ती शिंपता शिंपता शेजाऱ्याच्या बाल्कनींत एक पांजरो आसा आनी त्या पांजऱ्याक एक कील आसा. हो विशय निबंधच जाता. आपणें पोरसून शिंपता शिंपता शेजाऱ्याच्या बाल्कनींतलो पांजरो पळोवन तातूंतलो कीर पळोवन तो निबंध तयार जाता. हो एक वेगळो अनुभव. आनी गुरदासबाब कामत बांबोळकार हांच्या निबंधा विशीं सांगतलो जाल्यार हातूंत जो मुख्य विशय दिश्टी पडटा तो मनशाचो स्वभाव. हो मनशाचो स्वभाव कितलो बरो आसूं येता आनी कितलो दुश्ट आसूं येता हे दोनूय हांचे दोनूय मदल्यो सगळ्यो तरा ह्या निबंधांनी येता. मनशाचो स्वभाव म्हणजे हे तांचे निबंध मनीस पारखितात. मनशाच्या मनाक वचून ताजो स्वभाव पारखितात आनी त्या स्वभावाचेर हो निबंध जाता, मनशाचेर जायना. ही वेगळी शैली. आनी अशे तरेचे हे निबंध वाचतना आमकांच मनशाची वळख जाता. बाबा मनीस कितलो बरो आसूं येता, कितलो दुश्ट आसूं येता आनी हांच्यो मदल्यो वेगळ्यो वेगळ्यो तरा कश्यो आसूं येतात. आनी हें खूब गरजेचें साहित्याचे नदरेन.
कारण साहित्यकाराची नदर ही फकत वयर वयर जे कितें दिश्टी पडटा तितलीच आसून प्रश्न सुटना, खोलायेंत वचचें पडटा. मनीस म्हणो की मनशाच्या अंतरंगात वचचें पडटा, मनशाच्या मनात भितर सरचें पडटा आनी ताका समजून घेवचें पडटा. अश्यो कितल्योश्योच मनशाच्या स्वभावाची उतरां तांच्या निबंधांनी दिश्टी पडटात. आतां निबंधाचे झेल्याचें नांव आसा पारजात फुलां, पारजात फुलां, फुलांय आसात आनी फळांय आसात हांगा. आनी दुसरें पुस्तकाचें नांव आसा उस्तायिल्लीं बोरां. आतां उस्तायिल्लीं बोरां म्हणटकच रामायण येवता. म्हणटकीर गुरुदास बाबाक सांगन दिसता म्हाका की हांगा 2 शबरी आसात आनी एक राम आसा. कारण शबरी बगल कोण उस्ताय करो. म्हणटकच ह्या नांवान पसून एक काव्य आसा, नांवान पसून साहित्याचो एक गूण आसा. आनी उस्तायिल्लीं ताका कित्याक म्हणा ताजेंय स्पश्टीकरण ताणें केल्लें आसा. म्हणटच अशे तरेन ह्या साहित्याचो विस्तार, साहित्याची वाड, साहित्याची उदरगत ही जाल्ली आसा आनी ही जावपाची गरज आसा. गुरुदास बाबान जायत्यो खबरो सांगल्यो, खुबश्यो तातूंतल्यो हांव विसरून गेलां, ताणें सांगतकच आतां याद जाली. पूण गुरुदास बाब तुवें भूतकाळ सांगलो, भूतकाळ सांगलो. भाईनय ताचो उल्लेख केला. हांव तुजो भविश्यकाळ सांगता, ज्योतिशी न्हय, पूण भविश्यकाळ इतल्या खातीर सांगता की ताजी गरज आसता म्हणून. आनी हो भविश्यकाळ साहित्या विशीं, तुगेल्या पर्सनल लायफा विशीं देश. आनी त्या खातीर एक अनुभव सांगता आनी त्या अनुभवांतल्यान सुरवात करता. तुमी जाणा आसतले हांगा गोंयांत एक गोवा आर्ट एंड लिटररी फेस्टिवल जाता. इंटरनॅशनल गोवा म्हणटा ती संस्था तें घडोवन हाडटा दर वर्सा. भाई मावजो ताजो आज मेरेन काय खूब वर्सां क्युरेटर जाला. 2-3 दीस चलता. असल्या एका फेस्टिवलाक म्हजी एक मुलाखत दवरली आनीक ती मुलाखत आशिल्ली भाईन ज्या कादंबरीचो उल्लेख केला व्हडलें घर इन्क्विजिशनाचेर, त्या कादंबरीचेर मुलाखत जाली. मुलाखत जाली, कार्यक्रम सोंपलो आनी जेवता आसतना एक बायल मनीस म्हजे म्हऱ्या आयली, अनवळखी. तूं पळय म्हाका कितें उलयलो ताजे वयल्यान आपल्या आंगांत एक तरेची उर्जा अशी आयल्या. हांवें म्हळें कित्याक तर म्हळें वयाची 75 वर्सां जालीं तेन्ना आपणें म्हळें की आतां जाणटेपण जालें, आतां कितें बरोवपाचें. बरोवपाचें आशिल्लें तें बरोवप जालें, आतां ह्या जाणटेपणांत आनी कितें बरोवपाचें म्हणून आपणें बरोवपाचें थांबयलें. पूण तुवें म्हळ्यार जें सांगलें 81 वर्सांचेर आपणें कादंबरी बरोवपाक सुरवात केली म्हणून, तें आयकून आतां आपल्याक उमेद आयली आनी आतां आपूण बरोवंक सुरवात करतली म्हणून. हें कित्या खातीर सांगता की गुरुदासबाब कामत बांबोळकार एका वेळार रेगुलार नेमान बरयतालो. कांय कारणां खातीर तो थांबलो अशें धरया आनी मदीं बरो गॅप गेलो. आतां हो गॅप असोच फुडें चालून उरपाचो. म्हज्या नदरेन तें लुकसाण जातलें, साहित्याचें लुकसाण जातलें, समाजाचें लुकसाण जातलें. कित्याक ह्या मदले काळांत तुवें जो अनुभव जोडला त्या अनुभवांतल्यान जी मॅच्युरिटी आयल्या ती साहित्यांत येवपाची गरज.
तूं बरयतालो ते मेरेन ते अनुभव तुका आयिल्ले ते रिफ्लेक्ट जाल्यात साहित्यात निबंधांनी आनी कथांनी. पूण ताचे फाटल्यानय थंय आनीक जायते अनुभव बरें किंवा वायट, समाजांत कितें घडटा तें पळयलां, सरभोंवतणी जें कितें बरें वायट घडटा तें पळयलां. ताचेर कोणें बरोवपाचें? तुजे अनुभव तुवें बरोवचे पडचे ना, ते काय हांव बरोवंक शकना. म्हणटकच ही जी लेखकाक एक मॅच्युरिटी येता जाणटेपणांत बरोवपाचें सोडचें वो जाणटेपणांत रिटायर जावचें हें हांवें उलोवन म्हणिल्ल्या भशेन साहित्याक कलेक लागना. कारण तूं जितलो मॅच्युअर जाता तितलो तो अनुभव तूं बरयता त्या साहित्यांत रिफ्लेक्ट जाता. आनी तें रिफ्लेक्शन जें आसा तें खरें समाजाचें त्या वेळा वेळेन दर्शन आसता. तुज्या साहित्यातलें दर्शन हें भूतकाळांतलें तेंय जाण जावंक जाय न्ही, भूतकाळ जाण जावंकूच जाय. कांय लोक म्हणटात गडे मुर्दे क्यों उखाड़ते हो. म्हणजे कोणेंय जर इतिहासाचेर बरयलें, कोणेंय जर धर्मांतराची खबर केली, इन्क्विजिशनाची खबर केली, पोर्तुगेजांची खबर सांगली, आदिलशाहाची खबर सांगली, कित्याक जाय तो इतिहास, कित्याक उस्तूंक वचपाचें ती बरी. मोदी पुस्तक हो इतिहासाचो हेतू न्हय, पूण काल कितें घडलें हें जर तुका आज कळ्ळें ना, तूं तीच चूक फाल्यां परती करता. म्हणल्यार काल तुजे कडल्यान चूक जाल्या हें कळटलें जाल्यार तुका कालचो इतिहास खबर आसूंक नाका. म्हणटकच कालचो इतिहास जाणून जावन आमी शिक्षण घेतात, आमी शिकतात बरें कितें वायट कितें, कित्याचो परिणाम कसो जाता, नाजाल्यार तो कळना. अशी कल्पना करया की एक कुटुंब आसा आनी त्या कुटुंबांत बापायक सोऱ्याचें व्यसन लागता आनी भुरगो सामको ल्हान आसतना तो बापूय त्या व्यसनान मरता. भुरग्याक खबर ना, सामको ल्हान आसता. आतां तो सोऱ्याच्या व्यसनाक लागून मेला हें भुरग्याक खबर ना, तोय बी त्या व्यसनाक लागता. बापूय आसतना लागिल्लो जाल्यार एक बापायच्या सांगाताक लागून जालो किंवा बापायचीच परंपरा चलयता अशी म्हणूं येता. पूण ताणें बापायचें व्यसन पळोवंक ना, बापूय त्या व्यसनाक लागून मेला हें ताका खबर ना, तोय बी त्या व्यसनाक लागता. ह्या खातीर इतिहास जाणो जावपाची गरज आसा. ताचो वायट उपयोग करपा खातीर न्ही, पूण ताचे पसून धडो घेवपाक. आनी धडे घेवपा सारके खूब आसा. एक प्रश्न विचारतात आमकां आनी जाचें उत्तर सच करून कोणाकय दिवपाक कठीण जाता की गोंयांत एका वेळार सगळो हिंदू समाज आशिल्लो गोंयभर. फक्त आदिलशाहीचे जे सरदार कोण आशिल्ले ते मुसलमान आशिल्ले, तुर्की आशिल्ले. बाकी सगळो समाज सरसकट हिंदू. पोर्तुगेजान धर्मांतर सुरू करतकच 2 वांटे जाले मोठे. ताणें मुसलमानांची कत्तल केली आनी जवळ जवळ मुसलमानांक नाच केले म्हळ्यार जाता. थोडे कोणी हाताबोटां उरले आसा. 2 समाज जाले, हिंदू आनी क्रिस्तांव. आनी इन्क्विजिशन आयलें. ताजे फाटल्यान 20 वर्सांनी इन्क्विजिशन आयलें. तें कोणाक शिक्षा करपाक बाईन सांगलें तशें जे क्रिस्तांव जाल्यात आनी तरी हिंदूच्यो प्रथा पाळटात तांकां शिक्षा करपाक. पूण हळू हळू ताणें भितर हिंदूकय हाडले. म्हणजे कशें, हिंदून माटोव घालून लग्न करूंक जायना. हिंदू लग्न करतलो जाल्यार तें घरांत दारां जनेलां बंद करून करूंक जाय आनी भटाक आपोवंक जायना. हे नेम केले. ह्या नेमाक लागून जो नेम मोडटा ताका इन्क्विजिशन म्हणटाले. खरें म्हळ्यार तें स्थापन जाल्लें जे नवे क्रिस्तांव जाल्यात तांचे खातीर. पूण हळू हळू तें हिंदूकय अशे तरेन ते कळिल्लें की हो नेम मोडलो जाल्यार तोय हिंदू त्या बंदखणीक वतालो.
आनी मागीर ताजें कितें फुडें जावपाचें तें जाता तें. गोंय भायले कांय लोक प्रश्न विचारतात आनी घडये गोंयकारूय विचारतात की हें सगळें घडिल्लें आसतनाय बी आमचे भितर एकवट बरेपण कशें आसा. कितले आमचे एकामेकाचेर वचप आनी एकामेकाक वेंग मारप जायना जाय. थोड्या कुटुंबांनी जाता, थोड्यांच्या बाबतींत जाता. कितली इश्टागत आसता, सगळ्यांची आसता अशें ना. पूण हिंदू क्रिस्तांवाक दुस्मान लेखना आनी दुस्मान क्रिस्तांव हिंदूक दुस्मान लेखना. दोग जाण शेजारी असतात, बरे भशेन रावतात. एकाच गांवांत दोनूय समाज असतात, बरे भशेन रावतात. कोण कोणाच्यो तकल्यो पडना. अशें कशें? इतके मोठे अत्याचार जाले त्या काळांत, धर्मांतराच्या काळांत आनी मागीर इक्विलिशनाच्या काळांत. अशें आसून हिंदू क्रिस्तांवाक बरे भशेन कशें वागतात गोंयांत. कित्याक ते पळयतात उत्तरेक कितें घडलें तें. उत्तरेक हिंदू मुसलमानां मदलो संघर्श म्हणटा तो दीस रात चलता तसलो संघर्ष जाता. दीस रात आनी तो वाडोवपाचोय प्रयत्न चलता. पूण गोंयांत ना. गोंयांत शांती कशी, ह्या दोनूय समाजां मदीं बरेपण कशें. इतिहास वाचल्यारच तें समजता, नाजाल्यार कळना. कारण धर्मांतर जालें तेन्ना हो म्हजो भाव, ह्या म्हज्या भावाक व्हडली जमीन दिता म्हणून सांगली, घर दिता म्हणून सांगलें, पयशे दिता म्हणून सांगलें. ताका घडये तें आकर्शण दिसलें, तो क्रिस्तांव जालो. ताचे नदरेन धर्म म्हणटा तें व्हडलें म्हत्वाचें नाशिल्लें. हांव हिंदू उरलो, तो क्रिस्तांव जालो. तो म्हज्या कुटुंबांतलो नातेवाईक, ताचेर दबाव हाडलो. एक तर गांवांत रावतलो जाल्यार हिंदू क्रिस्तांव जा, नाजाल्यार गांव सोडून वच. ताचे मुखार दोन प्रश्न, गांव सोडचो काय क्रिस्तांव जावचो. आतां गांवांत ताचें घर आसा, गांवांत कुटुंब आसा, गांवांत जमीन आसा. तें कोण पळयतलो, ताजें कितें करतलो. आनी गोंय सोडून वचत जाल्यार खंय वतलो आनी कितें खातलो, हो ताचे मुखार प्रश्न. तो क्रिस्तांव. आतां हें सगळें जरी घडलें, आमचे भितर रक्ताचें नातें आसाच न्ही. हांवें ताजें कितें वायट केलां ना, ताणें म्हजें कितें वायट केलां ना. म्हणटकीर आमचे भितरले संबंद कित्याक इबाडटले. केलां तें तिसऱ्यान, केलां तें परक्यान, जो 7 समुद्रा पलतडच्यान आयला ताणें, तो दुस्मान. पूण आमी आमचे भितर दवरूंक ना. हांवें तुका घरांतल्यान भायर घालूंक ना. हांव म्हजेर अत्याचार जायत, म्हाका धर्म बदलचो पडत म्हणून साश्ट सोडून सांकळे येवन रावलां. म्हजी मुर्ती फोडीत, म्हजी देवळांतली संस्कृती ना करीत म्हणून हांवें देव फोंडे तालुक्यांत हाडला. हांवें हाडला सांबाळपाक म्हजी संस्कृती, म्हजो धर्म. हांगा दुसऱ्यान कोणें म्हाका त्रास दिवंक ना. दिलो तो ताणी, कडक्यांनी. म्हणटकच परक्यांनी जर आमकां त्रास दिला जाल्यार आमी दोगूय जाण एकामेकाचे दुस्मान कशे जातले. म्हणून आमचे मदीं बरेपण उरलां. हें सादें उत्तर. हें थोड्यांक समजुपाक कठीण जाता, कित्याक तो इतिहास खबर ना. कशें घडलें धर्मांतर आनी कशें घडलें इन्क्विजिशन, हो इतिहास खबर नाशिल्ल्यान गैरसमज, तरेतरेचे गैरसमज. आज पासून तुमी कोणूय उलयतले आयकूं येतले की इन्क्विजिशनान धर्मांतर केलें म्हणून. अशीपणाची गजाल. धर्मांतर जातकच मागीर जो क्रिस्तांव जाला तो प्रथा पोन्न्यो पाळटा म्हणून ताका शिक्षा दिवपाक इन्क्विजिशन आयला. ते हिंदूक त्रास दिवपाक नाशिल्ले. आनी इन्क्विजिशनान धर्मांतरय करूंक ना. धर्मांतर करपी संघटना वेगळी आशिल्ली. पूण हे इतिहासाची पुस्तकां वाचल्यार कळपाचें न्ही. आनी ती आसा. बाबा हो इतिहास खबरच ना, हो इतिहासूय कोणें नश्ट करून उडयला, अशी गजाल ना.
हाजेर कितलेशीं पुस्तकां बरयल्लीं आसात इतिहासकारांनी, आनी ती फक्त पुर्तुगेजांनी बरयल्ली ना. दुसरो एक गैरसमज आसा, थोडे म्हणटात की सदांच जो ट्रायम्फंट आसा, जो विक्टोरियस आसा, जो जिखता तो आपलो इतिहास बरयता. हय, राजेशाहीचे काळांत तें बरोबर आशिल्लें. एक राजा लढाई करता आनी जिखता, आनी मागीर कोणाच्याय आपल्या भाटाक सांगता की बरय म्हणून ताचेर एक बखर किंवा कितें, आनी तो ह्या राजाचे व्हडले व्हडले बरयता. घडये रामायण आनी महाभारत ह्या पासून ते तरेन निर्माण जाले आसूंक शकता. जैतिवंतांनी बरयल्ली. रावणाची भुमिका ना तातूंत. दुर्योधनाची भुमिका महाभारतांत मानूंक ना कोणें. ताका दुश्टूच केला, रावणाकय दुश्टूच केला. म्हणजे ही जैतिवंतांनी बरयल्ली महाकाव्यां, आनी ताचे फाटल्यान थोडोसो इतिहास आसा. पूण हो काळ आदलो, आज तशें घडना. आज राजेशाही नाशिल्ल्यान कोण एकलो सरकाराच्या सपोर्ट करपाक बरयता, कोण दुसरो सरकाराच्या विरुद्ध बरयता, आनी कोण तिसरो ऑब्जेक्टिवली बरयता. हाज्याय वावरांत न्हय, ताज्याय वावरांत न्हय, जें कितें सत्य आसा तें मांडटा. म्हणटकच इतिहास सदांच जैतिवंत बरयतात म्हणटा ती कल्पना ती पन्नी जाली, आउटडेटेड जाली. आज सगळे तरांचे इतिहास मेळटले. बरें करता, वायट करता, थोडे बरें करता, थोडे वायट करता, आनी ऑब्जेक्टिवली ताजी एनालिसीस जाता. आनी ती एनालिसीस बऱ्याक पडटा आमकां धडो घेवपाक, कितें वायट आनी कितें बरें तें. आतां हें सांगूंक जातकच रघुनाथ बाबान म्हळें की एक मुद्दो विसरलो हांव, जाणटेपणांत जाता अशें खूब फावटी. कोंकणी साहित्य फुडें सरता, पूण आस ताजेर समाधान मानून रावले जाल्यार आमी थंयच उरतले. देखून जांचे कडेन जांच्या आंगांत निसर्गान गूण घातले आसा साहित्य निर्माण करपाचे, गुरदासबाब कामत बांबोळकार कथाय बरोवंक शकतात आनी निबंदूय बरोवंक शकतात, आनी घडये भाईन सुचयलो त्या प्रमाणे आनी कितेंय जर प्रकार तांकां हाताळपाचो दिसलो विशया प्रमाणे तोय हाताळूंक शकतात. पूण जांचे कडेन हे गूण आसा तांणी जर ते वापरले ना तर म्हजे नदरेन तो खूब मोठो अन्याय जातलो समाजाचेर. म्हणजे अशें की एक कलाकार आसा श्रीधर बाब कामत बांबोळकार, तो जर कलाकार म्हणून थांबलो नाका तरी रिटायर जावया म्हणून, आनी कांय चित्रां काडलीं ना जाल्यार तो आमचेर अन्याय. कारण निसर्गान तुज्यात ते गूण घातले आसात आनी त्या गुणांचो लाभ हो समाजाक मेळचो अशी वेवस्था केल्ली आसा. म्हणटकच म्हजे नदरेन तें प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य. ज्याच्या आंगांत हे गूण आसात आनी गूण वेगळे वेगळे तरांचे आसूं येतात. हांवें फक्त साहित्य आनी कलेचोच उल्लेख केला, पूण वेगळे वेगळे तरांचे गूण आसूं येतात. आनी त्या गुणांचो उपयोग करून जर समाजाक लाभ जर दिलो ना तर म्हाका दिसता आमी आमच्या कर्तव्याक चुकतले. त्या कर्तव्याक चुकचे न्हय ह्या खातीर गुरदासबाब तुमी पड्डे फाटल्यान पळय ते पड्डो मातसो कुशीक सारून परत स्टेजीर येवचें आनी आज जी 2 पुस्तकां दिल्यात ताज्याय परस आनी कितलींशींच पुस्तकां आमकां मेळचीं अशें मागता. सगळ्यांचें बरें. देव बरें करूं. उदय बाब अशें सांगलां तशें टेक अवे आयच्या ह्या सगळ्याच कार्यक्रमाचो जर आमी विचार केलो जाल्यार एकूच गजाल आमी स्पश्टपणान सांगूं शकता
की गुरुदास बाब तुम्ही थांबल्यात, परत सुरू करा. आणि उमेद करतात की आणि आता त्या वर्षभरात परत एकदा आम्ही मेळचे, अशेंच खंयचें तरी एक पुस्तक नव्यान बरयल्लें प्रकाशीत करपाक ह्याच सगळ्या लोकांसमोर अशें मागता. हेची कार्यावळ खरें म्हणल्यार सोबई कोंकणीचो इतिहास, कोंकणीच्या संदर्भात जें जें जालां ताची उजळणी जाली आज आमच्या मुखार. साहित्याच्या संदर्भात गुरुबाबांक प्रोत्साहन दिवपी 2 व्हड खांबे आज आमच्या बरोबर हांगा हजर आशिल्ले आसात. तांकां एक यादस्तीक म्हणून गुरुदास बाब आनी तांची फामील तांकां भेटवण करूंक सोदतात. आणि जशी सकाळ उदयच्यान आमी एक प्रक्रिया पळयल्या, त्याच प्रक्रियेचो फुडलो भाग म्हणून गुरू बाबाले दोनूय भयणी आज ह्यो यादस्तीक आमच्या दोन्ही मानेस्तांक भेटयता. विनंती करता भयण सविता प्रभू लवंदे आणि पुष्पा प्रभुदेसाय हांकां तांणी ही भेटवण दिवची. भाई मावजो हांकां आणि एक म्हाका दिसता म्हाकाय आसा. आणि गुरु बाबाकूय एक भेट. कशें आसता ह्या कार्यावळींचो एक फायदो आसता की हांव एक सादो नाट्य कलाकार म्हणून तुमी वळखता आसतले, पूण ह्या साहित्यिकां बरोबर, ह्या व्हड मनशां बरोबर ती मातशी शेअर करप म्हणजे केन्ना व्हडलें भाग्य हें म्हाका दिसता गुरू बाबा खातीर म्हाका मेळ्ळें. आनी त्याच बरोबर ह्यो यादी दवरपा सारक्यो गजाली मेळ्ळ्यो. पुस्तक बरयलें आणि जेन्ना राष्ट्रमतांत ती प्रसिद्ध जातालें तेन्ना ह्या दोनी आमच्या मानेस्तांनी गुरू बाबांच्या फाटीर हात मारलोच. पूण सामान्यांतलो सामान्य मनीस सुद्दां त्यो पुस्तकां, ती बरयल्ली कथा वाचून तांकां परत मेळून सांगतालो, ती खरें म्हणल्यार गुरू बाबा खातीर खूब आनंदाची गजाल आशिल्ली. खूब ल्हानपणांतल्यान म्हणजे जेन्ना ताणें बरोवंक सुरू केलें तेन्नाच्यान तांच्यो कविता कथा वाचपी अशी कांय मंडळी आमच्या मदीं आसा. आनी गुरू बाब स्वता तांकां देव बरें करूं म्हणून एक खास भेट दिवंक सोदता. तातूंतलें पयलें नांव येता तें नयनाबाई आडारकरांचें. ताका विनंती करता आनी मुखार येवचें आनी मागता नितीबाई बांबोळकार हांचे लागीं तांणी भेट खास बांबोळकाराच्या फॅमिलींतली तांकां भेटोवची. एक गजाल मजरच सांगता की आभार प्रदर्शन जातकच एक 5 मिनटां खातीर एक प्रेजेंटेशन आसतलें, एक मॉनोलॉग आसतलो. फक्त 4 ते 5 मिनटां भितर आमी तो पळोवचो आनी मागीर जेवणाक वचचें ही विनंती. तें बी लेखन केल्लें आसा गुरुदास कामत बांबोळकार हांणीच. पुस्तकाचें प्रकाशन संजना पब्लिकेशन्स हांणी केलां. आज दिनेश बाब मणेरकार आज आमचे मदीं हांगा पावूंक शकले ना, गोंया भायर आसा म्हणून, पूण तांच्यो प्रतिनिधी म्हणून स्नेहाबाई सबनीस आमच्या मदीं आसा. तांकां विनंती करता की तांणी नितीबाई कडल्यान ही खास भेट स्विकारची. देव बरें करून नितीबाई. आणि जशें हांवें म्हणलां प्रोत्साहन हें प्रत्येक वेळेर, प्रत्येक वेळार, प्रत्येक गजालीन गरजेचें आसता. ल्हानपणाच्यान गुरू बाबांचें जें कितें बरयल्लें आसा ताची तोखणाय करपी एक व्यक्ती हांगा आसा आनी खूब आनंद जाता, उमेद दिसता तांकां हांगा आपोवपाक. हांव मागतां राम शेणवी कुंकळकरांचे लागीं तांणी मुखार येवचें.
प्रत्येक बरेली गजाल तोखणाय करपी हे काम शेवी कोकळकर आणि गुरुबाबा कडेन मागता की तांणी तांकां एक मोगाची प्रत दिवची, खास भेट दिवची. देव बरें करूं. कोंकणी भास फुलची फळची आणि म्हणून खूब जाण हातभार लायता. नवे नवे साहित्य येत आसा, तांकां येवकार मेळत आसा. नवे लेखक कोंकणीतलें साहित्य वाडचें म्हणून यत्न करता. ह्या प्रयत्नात 3 घटक खूब म्हत्वाचे आसता. हातूंतलो एक म्हणजे लेखक, जाणें नवें आनी वाचनीय दिवचें पडटा. 2 आमी वाचक, आस्वाद घेवपी, नव्याचो शोध घेत पुस्तकां विकती घेवपी. आणि 3रो म्हत्वाचो घटक म्हणजेच लेखकान बरयलें छापून वाचका पर्यंत पावोवपी प्रकाशक. दिनेश बाब हे बँकर, आतां रिटायर्ड जातकच दिनेश बाबान प्रामाणीकपणान आनी सिरियसली पुस्तकां प्रकाशीत करपाचें काम सुरू केलें. जवळ जवळ विकेंडाक अशें म्हणटा आसतना आतां वीक दिसांनी बीन तांणी पुस्तकाचें प्रकाशन सुरवात केला. संजना पब्लिकेशन्स हांच्या वतीन ते प्रकाशन सुवाळे करतात. एक न्ही, एकदां 2, एकदां 3 अशीं पुस्तकां सतत ते प्रकाशीत करता. आणि खूब उमेदीची गजाल, रिटायर्ड जातकच जो तांणी जोर लायला तो जर पळयलो जाल्यार तांणी 300 प्रकाशनां प्रकाशीत करपाची मर्यादा हुपल्या 350 जाल्या आणि 400 पुस्तकां प्रकाशीत करपा कडेन तांची घोडदौड चालू आसा. प्रकाशन म्हणजे खूब धडपड, धांवपळ आणि कितल्याशाच जाणांक लुपान दवरचें पडटा, वेळ सांबाळचो पडटा. पूण हें सगळें मायभास कोंकणी खातीर सोंसून सदांच आसत शांत रावन मॅनेज करता ते दिनेश बाब. आज ते गोंया भायर आसात, पूण संजना पब्लिकेशनचे उपकार कशे मानचे हें आमकां कळना. तांच्या वतीन हांव परत एकदां स्नेहाबाई कडेन मागता की ताणें हांगा येवन उपकाराचें उलोवप करचें. नमस्कार. दिनेश बाब कांय कारणां खातीर येवंक पावले ना, पूण तांणी आपली शुभेच्छा लेखक गुरुदास बाबांक मेळटल्याच. त्याच प्रमाण हांगा जशें दोनी आमचे मानेस दोगांयनी म्हणलें की तुमी साहित्याचो जो प्रवास आतां परत नव्यान सुरवात केला तो तसोच चालू दवरचो. सो चालू दवरतना ती जी पुस्तकां प्रकाशीत करपाची आसतली तेन्ना संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन ती प्रकाशीत करपाक आमकां तितलीच खोस भोगतली हे सुरवातेकूच नमूद करता. भाई मावज्यान आपल्या प्रस्तावनेन म्हणला जे उश्टायल्ली बोरा ह्या पुस्तकान की जर भाशेचे जैत जोडले जाल्यार लेखक एक नवे प्रयोग करपाक शकतात. आणि ते प्रयोग करपाची क्षमताय आमच्या गुरुदास बाबां कडेन आसा. हातून म्हाकूय दुबाव ना. म्हणटकच भाईन जे म्हणलां कादंबरी तुमी लेखनाक सुरवात करची, तोय बी एक प्रयोग तुमी मुजरत करचो. सगळ्यान पयलीं हांव हांगा उपकार मानता आमचे दोनी मानेस जे नामनेचे लेखक साहित्यीक आसात आणि संजना पब्लिकेशन्सच्या वतीन तांची पुस्तकांय प्रकाशीत जाल्ली आसा. आणि अशा कार्यावळींक मानेस म्हणून ते आमकां सदांच हातभार लायतात, सदांच आमी तांचे उपकारी आसात. ही कार्यावळ आयोजीत करपाक प्रकाशक पुस्तकाचें प्रकाशन करपाची जबाबदारी घेता. पूण जेन्ना कार्यावळ आयोजीत करपाची आसता तेन्ना सगळीच कडेन धांवपळ करपाक प्रकाशकाक शक्य जातलें अशें ना. अशा वेळार गुरुदास बांबोळकर हांची घरची आमकां तांचो खूब हातभार लागलो ही पुराय कार्यावळ आयोजीत करपाक, पुराय कार्यावळीचें नियोजन करपा बाबतींत तुमी आमकां आदार दिलो. तुमचे खूब खूब उपकारी. सूत्रसंचालन करपी नाट्य कलाकार, सो तांकां आयकतनाय बी आमकां तितलीच खोस भोगता तांची उतरां आयकतना. तांकांय आमी तांचेय आमी उपकारी आसा. रघुनाथ बाब तुमचेय आमी उपकार मानतात. ह्या सभाघराची वेवस्था करपी विजय बाब तुमचेय आमी उपकार मानतात. पुस्तकाचे कवर डिझायन करपी गौतम बाब तशेंच कल्याणीबाई बांबोळकार तुमकांय देव बरें करूं, खूब खूब देव बरें करूं.
ह्या पुस्तकाचे टायप सेटिंग करपी आणि प्रुफा तपासपी नयनाबाई, तशेंच पुस्तकाचे प्रिंटिंग करपी आणि पुस्तक वेळार पावता हाची खात्री करपी ऋषिकेश बाब आठवले, तांकांय बी आमी दिनवासता. फोटोग्राफी सांबाळपी सुदेश बाब कोसमे, तशेंच व्हिडिओग्राफी सांबाळपी पलाश अग्नी स्टुडिओज, तुमकांय देव बरें करूं. ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले सगळे गुरुदास बाबांची घरची तशेंच नामनेचे साहित्यीक, सगळे इश्ट परिवार, तुमकां देव बरें करूं. तुमी हांगा मुजरत आयले. मदलो दीस आसा आणि सकाळचो वेळ आसा, तरी आसतना तुमी हांगा वेळ काडून आयले. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. शेवटाक प्रकाशक खंयचोय आसूं येता, पण गुरुदास बाबान संजना पब्लिकेशन्साचीच निवड केली की आपण आपली पुस्तकां जी आसा ती संजना पब्लिकेशन्सान काडची, म्हणून आमी गुरुदास बाबांकूय देव बरें करूं म्हणटा. उदय बाबान आपल्या प्रस्तावनेन म्हणला की गुरुदास बाब हे साहित्याचे धुमकेतू. तुम्ही धुमकेतू जावन अशीच आनीक पुस्तकां काडीत रावचे. तो धुमकेतू खंयच ना जावचो न्हय. साहित्याच्या मळार तो असोच उरचो अशें मागता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. स्नेहाबाई, जशें सांगलां तशें फक्त एक 4-4.5 मिनटां आमच्या खातीर दियात. गुरुदास बाब कामत बांबोळकार हांणी कांय तेंपा पयलीं, खूब वर्सां पयलीं एक ल्हानसो मॉनोलॉग टायप एक लेख बरयल्लो. ताजें सादरीकरण हांगा जाता आनी 30-35-40 वर्सां पयलीं बरयल्लें साहित्य आज सुद्दां कितलें रिलेवंट आसा हें दाखोवपी हो ल्हानसो मॉनोलॉग. आनी आमच्या मुखार तो सादर करता ऋत्विज बाब दाते. तांकां विनंती करता आनी म्हाजे वयल्यान सगळ्यांक विनंती करता की तांणी उपकार करून मुखार बसपाक घेवची, म्हणजे आमकां वेवस्थीत तें मॉनोलॉग पळोवंक मेळटलो. जायात जागे हे त्या खरें म्हणल्यार मॉनोलॉगाचें शीर्षक आसा. आतां जायात जागे म्हणटा आसतना जाय जागे इतल्याचेर आमी पावल्या. ताचे खास आमी हांगा आज मॉनोलॉग त्या दृश्टीन पळोवया. 450 वर्सां परकी राजवट भोगून गोंय एक दीस एका फांत्या परार मुक्त जालें. गोंयांत शेक गाजयत आसतना पोर्तुगीजांनी कांय देखदिण्यो गजाली गोंयकारांच्या आंगान बळायल्यो, त्यो केळायल्यो. तशेंच गोंय सोडून वता आसतना कांय गजाली मुळा सकट हुमटावन ना नपयत करपाचो यत्न केलो. तांच्या कांय गजालीक यश आयलें, पूण कांय गजाली गोंयकारांच्या एकवटाक लागून ना नपयत जावन पावल्यो ना. गोंयची देवळां, गोंयची संस्कृताय, गोंयची भास ह्यो गोश्टी तश्योच उरिल्ल्याच्यो देखी. आमच्या वाडवडिलांनी सांबाळून दवरिल्ल्या ह्या दायजाक लागून गोंयचे स्वातंत्र्या उपरांत एक व्हड रिश्ट आयली. परतून गोंयकार एक जाले आनी ओपिनियन पोलाच्या अस्त्रान हें संकट पोक करून उडयलें आनी गोंयचें स्वतंत्र अस्तित्व कपला वयले तिळये भशेन जगाच्या नकाशाचेर तिगोवन दवरलें. ह्या ऐतिहासीक घटनेक चडशे जाण खोशभरीत जाले, तर कांय जाण पिरंगुपी आजचो पाचचो नाशिल्ल्या भशेन कानार केस काडून ओग्गी बसले. ह्या घाळपणाक लागून गोंयचे मागीलदार उक्ते उरिल्ल्याचें कोणाकूच भान उरलें ना. म्हणजे कोणाचेच तें लक्षांत येवना. पूण जेन्ना तें कोणाच्या लक्षांत आयलें तेन्ना तेजें म्हणणें कोणेच काना मनार घेवना. आमच्यांतलोच एक दिश्टाव्याचो मनीस, एक म्हालगडो संद मेळटा तेन्ना आमकां शिटकायतालो, बाबानो बाबानो जागे जायात, अरे जायात जागे, अरे गोंयकारपण तिगोवन दवरात. गोंयांतल्यान ल्हव ल्हव गोंयकार कमी जावंक लागला. देखून देखून घरां सांबाळात, जागे सांबाळात, भाटां बेसां, शेतां कुळागरां, दोंगर दोंगुल्यांची जतनाय घेयात. दुडवांक लागून जाणटेल्यांची मिरास विकून वडोव नाकात. दिश्टाव्याच्या मनशाची उतरां सदांच कडू आसता, कारण ती सदांच सत आसता. कडू उतरां रुचीक कशी लागतली? देखूनच त्या उतरांची कोडसाण आमच्या जिबेपोताक लागना फुडेंच आमी ती थू थू करून भायर उडयली. आनी दुडवांच्या आशेन जे म्हालगड्यान करनाका म्हणिल्लें तेच आमी केलें. आमी मठयेचे फ्लॅट केले, भाटां बेसांचे प्लॉट केले, दोंगर दोंगुल्यांचे ग्राउंड केले. फ्लॅटान रावपाक अय्यप्पा, रामप्पा, एश्ट्रोप्पा हे सगळे आयले.
प्लॉटाचेर प्लॉट उबारपाक लाल साप, पिलाल साप, गोडप्पा, बाळू हे सगळे मागील दारांतल्यान भितर घुसले. इसाकान दाऊदाक हाडलो, दाऊदान केळ्या धंदो सुरू केलो, दाऊदान अलीक हाडलो, अलीन फळां धंदो सुरू केलो. पळयता पळयता लाल साप, पिलाल साप कॉन्ट्रॅक्टर जाले. इतल्या बोवाळान आमचो शंकर, विष्णू, चेडो, शाणू, मणा, मोगरें, कस्तुरें खंय तरी शेणूनच गेले. मानायपणाचो आनी कामेऱ्याचो धंदो सामकोच बसलो. पोटा खातीर शंकरान आनी विष्णून आपल्या घरा सामकार गाडो घालो, गोविंदान पेपर स्टॉल घालो, आदू गोदू नुस्तें घेवन बसले. तेवटेन तो म्हालगडो आपल्या हातांतलो दाणो जमनीर आपटीत सांगत आशिल्लो. बाबांनो, अरे मागील दारीचे दार उक्तें आसा, ते मातशें धांपून घेयात. पूण म्हालगड्याचो आवाज काना वयल्या केंसांतल्यान कानार पावल्यार दार उक्तेंच आशिल्लें. उक्त्या दारांतल्यान हुबळीवाले, बिजापूरवाले, युपीवाले, बिहारवाले भितर सरीत आशिल्ले. पळयता पळयता गोंयचे दोंगर झोपड्यांनी भरले, गोंयच्यो पसयो रंगीबिरंगी जिन्नसांनी भरल्यो. पयल्याच पावसाक जसो जळीमळी तायखिळो किल्लूचो तसो हो तायखिळो गोंयभर मेकळ्या सुवातींनी किल्ललो. मुयेक चलपाक लेगीत सुयेदी सुवात मेकळी नाशिल्ली. अखेरेक स्फोट जालो. म्हालगड्याची उतरां कोणाच्या तरी कानार पडली, ताका सणसणीत जाग आयली. ताणी कायद्याची गाडी अशी पेटयली आनी अशी वडयली. जळीमळी किल्लूक दिल्लो हो तायखिळो हुमटायला बगैर मेकळी सुवात मेळची ना. कायद्याचो उजो तो कोणाक कापस्ताद आसा पालोवपाची. मात्तूय दुंगरे नासतना पेटत गेलो. सुक्या बरोबर ओलेंय जळ्ळें. जे भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले ते आपापल्या राज्यांत परत गेले. पूण शंकर, विष्णू, चेडो, शाणू, मणा, मोगरें, कस्तुरें, आदू गोदू आतां आपलो हात कपलार मारून आतां फुडें कितें ह्या प्रश्नाची जाप आपले दोळे कुशीत सोदताले. इतलें सगळें जावनूय तो म्हालगडो आपल्या हातांतलो दाणो जमनीर आपटीत अड्डतालो. बाबांनो, अरे जागे जायात, जायात जागे, जाय जाल्यार जागे जागे, जाय जाल्यार जागे जागे, जायात जागे. थँक्यू. देव बरें करूं लक्ष्मी तुका. हांवें म्हणलां तशें जायात जागे ते जाय जागे पर्यंत आमी पावले. तुज्या एक ल्हानशी भेट आमच्या वतीन ऑस्ट्रेलियांत ते कामांत सांबाळताले तुका मागता ताणी भेट तुमच्या दिवची. जो निबंध 1999 ह्या वर्सा बरयल्लो तो आज सुद्दां कितलो संयुक्तीक आसा दाखोवपी हो मोनोलॉग आशिल्लो. देव बरें करूं. वेळारे कडेन तुमी नजर मारल्यार जाता. बरोबर एक जाला जेवणाचो वेळ जाला, जेवण आमकां रावता. जेवण घेयात, मजा करात आनी परत वता आसतना पुस्तकां मागून व्हरतात. देव बरें.